ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ प्रेज लॉर्ड एकामेका सेकंड द्या ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲಿ म्हणून सगळ्यांक एकामेका पळोवन एक हात सेकंड द्या सगळ्यांक विश करा हसा दयकन्नी गरीबावर बसया तशें मोगाच्या भाऊ भयणीनो मस्तू पावस काल आनी आजांनी आमकां पावस जायजे आमी पावसा खातीर मागतले हांगा उदकाचो तत्वार उदक ना देखून आमकां पावस गरजेचो देवा गर्गां आमकां देवान पावस दान दिला आनी आमकां पावसाची गरज आसा देखून तुमी ह्या पावसाक जाल्यार आयल्यात तुमचें सकड काम कुशीक दवरन हांगासर तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाची बोगडां घेवन तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन तुमची मागणी घेवन तुमची तेसावां घेवन हांगासर तुमी आयल्यात व्हड बावरतान ह्या पुणशेतांत तुमी मागिल्लें मेळटलें देवाच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावरतान तुमी हांगासर आयल्यात बावरतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वस तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण तांणी मागिल्लें सकड दिलें त्याच बावरतान तुमी हांगासर आयल्यात खंडी जावन तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या काळजाच्या अत्र्याचेर जेजू आपलें बेसांव घालतलो आपलें आशिर्वाद घालतलो रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा तशेंच आमचे पाद्र्याव तुमी वळखतात माननीक बापू पियूश डिसोजा पयस जावन ते आयल्यात शिवमोग्गांतावन आयल्यात आनी केदाळे आमी आपेल्ल्या वेळार मोगान हांगासर ते येतात देवाचें उतर मोडून आमकां सांगतात फादर तुमकांय तुमच्या आमच्या सोमेस्तांच्या नांवी पिरगस कुटुंबाच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड अर्गां तुका सम्या जेजू अर्गां तुका सम्या जेजू ओगलाप तुका सम्या जेजू ओगलाप तुका सम्या जेजू आराधन तुका सम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड गॉड इज गुड ऑल द टाइम तुम्ही ऑल द टाइम म्हणा जालें गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड वचनो आमी एक गीत गावया सबार तेंपातून पावस जुनान आराम जावन वतलो आमी मागणें करत आसल्या थोड्या दिसांतून देवान आमकां पावस फावो केला आनी आज तो न्ही जाय आसलो पावस देव आमकां फावो करून दिवन मागून आयच्या दिसाक देवाक अर्गां दिवन समेस्त आमी सांगाता मेळ हर एकल्याक हें गीत कळीत आसा सांगाता मेळ आमी गावया दीस उदेला सडवणीचो दीस उदेला जेजू आयला सरवणदार जेजू आयला दीस उदेला सडवणीचो दीस उदेला जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला सांगाता दीस उदेला सडवणीचो दीस उदेला जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला Alleluia, 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 Alleluia. गीत गाऊया आम्ही Alleluia, Alleluia, आम्ही Alleluia, Alleluia, आम्ही Alleluia, Alleluia, आम्ही Alleluia. गीत गाऊया आम्ही Alleluia. दिसू देला सडवणीचो दिसू देला
जेजू आयला जेजू आयला सडवोंडार जेजू आयला दीस उदेला दीस उदेला सोडवोन दिवसो दीस उदेला जेजू आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवोंडार जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया ऊस वाढायला संसाराचो ऊस वाढ आयला जेजू आयला सरवणदार जेजू आयला ऊस वाढायला संसाराचो ऊस वाढायला जेजू आयला सोडवोंडार जेजू आयला ऊस वाढायला संसाराचो ऊस वाढायला जेजू आयला संसाराचो ऊस वाढायला संसाराचो ऊस वाढायला जेजू आयला सोडवोंडार जेजू आयला हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया मोगायला संसाराचो मोगायला जेजू आयला सरवणदार जेजू आयला मोगायला सर्गीचो मोगायला जेजू आयला सोडवोंडार जेजू आयला मोगायला सर्गीचो मोगायला जेजू आयला सोडवोंडार जेजू आयला मोगायला सर्गीचो मोगायला जेजू आयला सोडवोंडार जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया गीत गाऊया आमेन हालेलुया वंदन जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू होगलाप जेजू होगलाप तुका सोमिया जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू होगलाप जेजू होगला तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू होगला
होगला जेजू होगला तुका समिया जेजू हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया गीत गाऊया आम्ही हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया गीत गाऊया आम्ही हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हालेलुया 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 सर पृथ्वी महिमा तुका दान तुका दिनवास तुका सोमे जेजू लोकराय सराय दने महिमा तुका आम्ही तुका दान तुका महिमा दान तुका आम्ही करतो हालेलुया 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 एक मिनट आमच्या दोळ्या आमी धंक्या आयचो दीस देवान आमकां आमच्या जिवितांत उदेंवचे बरी केला सबार जाणांक हो दीस पळोवचो भागत मेळूना सबार जाणांक उठून चलची सकत आयच्या दिसा मेळूना संवसार पळोवचें भाग सबार जाणांक आयच्या दिसा ना जाला आमकां मेळ्ळा देवाक आमी अर्गां दिवया उणेंपण जें कितें आसा तें हर एका मनशा लागीं आसता उणेंपण आसल्यार मात्र आमकां देवाचो उडास येवचो उपदेशकाच्या पुस्तकांत आमी आयकता देव मनशाक हर एक दिता खंय जाल्यार एक उणें करता खंय तें एक कितें गे म्हळ्यार हर एक दिल्लें अनुभव करचें देणेंत देव दिना खंय म्हळ्यार आमी स्वार्थ जाय नजो हेरांकी हेरांच्या गरजांक आमी पावपाचें म्हणली देवाचें येवजण जावन आसा जें कितें आसा ताका आमी देवाक अर्गां दिवया जें कितें आमकां गरज आसा ताच्या पासून आज आमी मागया आमच्या मोतीन आसली हर एक तेसावां गरजो खंत बेजाराई उणेंपण सावालांचें जिवीत हर एक आमी आतां समर्पण दिवया मौनपणी जेजू लागीं थोडोसो वेळ उलोवंक एक प्रयत्न करया आयच्या ह्या दिसाच्या नव्याण्णव रितीरे वेळार देवाचें उतर आमी आयकत आसतना देव आमच्या गरजांक पावता थकल्ल्या जिवाक जेजू अस्रो जावन येता आनी तोच आमचो बद्र अस्रो जावन सदांकाल जियोंक आशेता म्हणल्या विशयान नियाळ करता आसतना आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू 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 आयचो दीस आयचो दीस तुवें म्हाका म्हाका देणें जावन देणें जावन फावो केलें त्या देखून तुका अर्गां जेजू म्हजे लागीं तूं उलोवंक आशेतय त्या पासून हांगासर तुजीं उतरां आयकूंक ती उतरां नियाळोवंक तुका आराधन करूंक तुवें हांगासर आपोवन हाडलें अर्गां तुका जेजू जेजू तूं म्हजो मोग करताय हर एका म्हज्या जिवितांत हर एका दिसा तुजो मोग हांवें अनुभव करूंक म्हाका शिकय जेजू म्हज्या संगी राव जेजू म्हज्या संगता राव जेजू आज हांव देवाचें उतर आयकत आसतना कीर्तना गितां गायता आसतना आराधन करता आसतना मागणें करूंक हात उबारल्या वेळार
दिंब्यार पडून तुका आराधन करता असतना दिमेर पडून तुका आराधन करता असतना म्हजें काळीजांनी मौन उगडन म्हजे काळीजांनी मौन उगडन तुजे लागीं मागणें करता असतना तुजे लागीं मागणें करता सोम्या सोम्या म्हाका मागणें करूंक शिकय म्हाका मागणें करूंक शिकय म्हज्या काळजांत आसली म्हज्या काळजांत मोतींत आसली मोतींत आसली हर एक खंत बेजाराई हर एक खंत बेजाराय दूख उणें पूण दूख उणें पण हांव तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता हांव तुझ्या पांयां तळा समर्पिता दिता जेजू म्हज्या लागीं उलय जेजू तू मुझे लगे उलय जेजू म्हज्या काळजांत उलय जेजू मुझे काळजांत उलय जेजू म्हज्या लागीं उलय जेजू तू मुझे लगे उलय अर्गांत तुका सुम्या जेजू अर्गांगा सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू होगळा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू मान तुका सुम्या जेजू मान तुका सुम्या जेजू गौरव तुका सुम्या जेजू गौरव तुका सुम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord God is good all the time. all the time. God is good God is good all the time. all the time. God is good God is good all the time. and all the time. God is good. Thank you. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया इस जहां की जिंदगी से संगता इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर मुझे चुराया जान देकर इस जहां की जिंदगी से इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर मुझे चुराया जान देकर मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया मेरा जीवन बदल गया मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया संगता जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया मेरे जीवन बदल गया
चुराया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात का दीप बुझ गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात का दीप बुझ गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात का दीप बुझ गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात का दीप बुझ गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। संगता, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की जिंदगी से मुझे चुराया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात का दीप बुझ गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात का दिन बुझ गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल बदल गया।
मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया, मेरा जीवन बदल बदल गया। बोलो यीशु प्रभु महाराज की प्रेज द लॉर्ड. दयेकर बसा. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी स्वागत करया. पवित्र आत्मा आमकां देवाचीं उतरां समजून घेवंक कृपा दिता आनी जेजू आमच्या वैयक्तीक जिवितांत उलोवंक आशेता आनी आमचें काळीज आनी मन तयार करता आसतना पवित्र आत्म्याची कुमक आमी मागया. पवित्र आत्म्या आमकां मागणें करूंक शिकय. सोम्यांचीं उतरां देवाचीं उतरां आमी आतां नियाळटा आसतना तीं उतरां आमच्या काळजांत आमी जिखून दवरूंक, मोतींत आमी जिखून दवरूंक कृपा आमकां फावो कर. पवित्र आत्म्या देणया दातारा तुका स्वागत आमचे मदें. पांच संको तुमच्या किताबकांत पांच संको 145 145 145. स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोन ए सांगता म्हणया स्वादिकत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रत्म्या आमचे पवित्रतम्या हर एक चरितून देवनी वेगिस्तो देवोन ए स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मोजे तैरावोंक ये पवित्रत्म्या मुझे ते रावोंक स्वाधिकतम्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या दैविकतम्या दैविकत्म्या मुझे देवनी मोजे तैरावोंक ये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोन ए स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोन ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मोचे तैरावोंक ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मोजे तैरावोंक ये बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या सांगता म्हणया बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेसून बासयलेल्या पवित्रत्म्या जेसून बासयलेल्या पवित्रत्म्या दमदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या दमदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोन स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मोचे तैरावोंक ये विस्मित बुद्धेनार पवित्रत्म्या विस्मित बुद्धेनार पवित्रत्म्या
जीविताचीस पवित्रात्म्या जीविताचीस पवित्रात्म्या भलायके दातारा पवित्रात्म्या भलायके दातारा पवित्रात्म्या सदा काळजी येऊच्या पवित्रात्म्या सदा काळजी येऊच्या पवित्रात्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रात्म्या बेगिस्तु देवोन स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावोंक मोजे तैरावोंक मोजे तैरावोंक हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया ते कन उभे राहा देवाच्या उतर आम्ही ऐकूया मार्काच्या सुवार्तेंत 8वो अध्याय वळ पयलीतून त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार व्हडयेक लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें तेदवा आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें ह्या लोकांची म्हाका सुरसुरें भोगता फाटल्या 3 दिसां तावन म्हजे सांगता तीं रावल्यात आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटे तीं तंग जातीत तांचे मदलीं थोडीं पयसतोवन आयल्यांत ताका शिसांनी जाप दिली हांगा हें एकसुरी सुवात तांकां उंडी आनी दादोशी करूंक कोणाक साथ जायत तुमचे लागीं कितले उंडे आसात विचारी जेजू 7 म्हणून तांणी जाप दिली तितल्यार लोकांक धरणीर बसोवंक ताणें फरमायलें उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटून आपल्या शिसा लागीं दिले शिसांनी ते लोकांक वांटले थोड्यो ल्हान माश्टलोय तांचे लागीं आसल्यो तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत तोय लोकांक वाडोवंक सांगलें ती सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं खावन उरलेले कुडके आरोवन काडटना 7 दालीं भरलीं जेवलो लोक तरुणे 4000 जायत उपरांत तांकां तांणी घरा धाडली आनी तो आपल्या शिसां सांगाता मचव्यार चडून दलमनूता गांवांक पैण करून गेलो देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 God is good All the time. all the time. God is good. God is good. All the time. देव बरो सदांकाल सदांकाल देव बरो थकल्या जिवाक जेजू जालो अस्रो थकल्या जिवाक जेजू जालो अस्रो तोस आमा सर्वांचो भद्रस्रो मार्काच्या सुवार्तेतून 8वो अध्याय पयलीतून 8वी वळ आमी आतां आयकली किर्तनांत आमी वाचता 18व्या अध्यायांत किर्तनांत 18व्या अध्यायांत दुसरी वळ आमकां सांगता सर्वेस्पर म्हजें खडप सर्वेस्पर
म्हजें कडाप, म्हजें कोटें, म्हजो सोडवणदार, म्हजो देव, म्हजें खडप, हांव ताका शरण येता. म्हजें डाल, म्हजें तारणाचो शिंग, म्हजो बुरूज तो जावन आसा. म्हळ्यार सर्वेस्परस म्हजो सर्वस्व जावन आसा. म्हळ्यार थकल्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जेजू अस्रो जावन येता. कोणा सरशीं वेचें थकल्या वेळार, कोणा सरशीं वेचें आमी दादोसकाय भोगनातल्या वेळार, उणेंपण भोगल्या वेळार, म्हणलें साबलमतीक आयिल्ल्या वेळार खंय वसाजे म्हणल्या विशयांत आज आमी थोडोसो वेळ नियाळ करया. आतां आयकल्ल्या उतरांचेर आमी आयकल्ली सुवार्थांत आज 2 संगती आमच्या गमनाक आमी हाडूंक जाय. पयलें जावन आसा सगळे आमी आयकल्ल्या वेळाचें वांजेलाचीं उतरां आमी आयकल्ल्या वेळार पयलें आमकां मेळचें एक शिकवण वा लिसांव जावन आसा मोगाचें न्हू. जेजू जावन आसा मेस्सिया म्हळ्यार सोडवणदार. आमकां हर एकलें की सोडवणदार हर एकी समजून घेता, हर एकी जाणा आसा, हर एकल्याच्या काळजांत कितें पुरा जाता, मोतीन कितें पुरा गण्ण आसा, हर एकी समजून घेता. आमकां हर एकलें की सुटका दिवंक एक सोडवणदार आसा, राखणदार आमकां एकलो आसा म्हणलें एक संदेश आमकां मेळटा. दुसरें संदेश जावन आसा आज आमी घरा वेता आसतना ह्या नियाळांतून ह्या शिकवणेतून घेवचें जावन आसा वा सुवार्थेतून आमकां मेळचें जावन आसा मोगाचें न्हू. आमी आमच्या मोदें आसल्या हर एका भावा भयणेच्या कुमकेक आमी वचून पावजे, गरजेक आमी पावजे. केवळ आमच्या विशयांत, म्हज्या कुटुंबा विशयांत, म्हजे क्रिस्तांव समर्थते विशयांत मात्र हांवें चिंतचें न्ही. बगार हांवें हर एकल्याच्या गरजांक पावजे. विशाल मनस्सू म्हणटा ताका, विशाल मनस्सू आमचें आसूंक जाय. 2 संगती आज जेजू आमचे लागीं उलोवंक आशेता. आनी आज जेजून केल्ली ती असर ह्या 7 उंड्यान कशें 12 जाणां 4000 लोकांक ताणें वाडलें, तें वाडटा आसतना जेवण दिता आसतना कितें पुरा घडलें ताज्या मरिफात जेजू आमकां 2 लिसांवां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत शिकोवंक आशेता. पयलें जावन आसा हांवूच सोडवणदार, हांवूच मेस्सिया, हांवूच मेस्सिया. जेजू म्हणटा हांवूच मेस्सिया. दुसरें जावन आसा आपली पेली म्हणचें नाका, आपली पेली म्हणचें नाका, सगळें आमचिंत. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಅದಕ್ಕೂನು ಸಕ್ಕಳೆ आमची जाल्यार कित्याक सगळें आमची म्हणलें साबार आयिल्ल्या वेळा मोगाचें न्हू. देवान मनशाक रचता आसतना हेरां बरी रचना, म्हळ्यार हेर वस्तू बरी देवान रचना. देवान मनशाक रचता आसतना विशेष जावन देवान मनशाक रचला. कशें विशेष जावन रचला गे म्हळ्यार मनशाक रचता आसतना मनजाते बरी रचूंक ना, झाड रुखां बरी रचूंक ना, दर्यो सुर्या बरी मनशाक देवान रचूंक ना. बगार आपलें रूप देवान आमकां हर एकलें कितें दिलां. देखून आमी कितें गरजेचें मनशा मदें आमी एक भाव बांदवपण हर एकलें की मोगान पळयचें, हर एकल्याच्या गरजांक आमी पावचे. धर्म खंयचोय जावंक पुरो, आमचें बर्ण कल्लार खंयचेंय जावंक पुरो मोगाचें न्हू, जाल्यार आमी हर एकल्याच्या गरजांक पावचे म्हणलें दुसरें लिसांव जेजू आमकां शिकयता. आनी आज आमी हें वसाप आमी आयकल्ल्या वेळार वा सुवार्थाचीं उतरां आमी आयकल्ल्या वेळार 3 गरजां पासून संवसार आज आनिकी कश्टोन आसा वा आशेता वा लालेवन आसा. पयली जावन आसा आध्यात्मीक जेवणा पासून. मनशाक पळया कितलें जेवण जेवला रे आमी, कुडीचें जेवण कितलें जेवला रे, तें वेळ जाल्ल्यान तो परत आमकां भूक लागता, परत जेवीचें मनशें भोगता. देखून आमकां एक गुंडायेची एक तान वा भूक आसा. देखून आध्यात्मीक जेवण, आत्मीक जेवण आमकां हर एकलेक एक गरज आसा. आनी संवसार आज त्या आत्मीक जेवणा खाणा पासून सोदून आसा. दुसरें जावन आसा संवसार आज पयशांच्या पटल्याने आसल्यार वा दुसऱ्या अधिकारा पटल्याने आसल्यार, आस्त नांवां पटल्याने गेल्यार मनशाक हर एक आसल्या वेळार आज संवसाराक दयाळयाची सिंपतीची गरज आसा. तिसरें जावन आसा सुवार्थाची गरज वा सोदनेर संवसार आसा. सुवार्थ म्हळ्यार कितें? बरी खबर, गूड न्यूज. आज हर एक कडेन मोगाचें आमकां आमच्या कुटुंबांत जाल्यार आमची उतरां आरंभ जावचें आनी अखेर जावचेंत बॅड न्यूज हातून.
आनी एकल्याची खबर उलोवची म्हूण सांगल्यार आनी एकल्याचें नांव पाड करचें म्हळ्यार बॅड न्यूज. देखून आमी आराम करचें अखेर करचें बॅड न्यूज. देखून संवसार आज आशेता खंय म्हणी एक बरी खबर मेळटा गी, सुवार्ता खंय म्हणी मेळटा गे म्हूण राखून संवसार आसा. खंय म्हणी एक गूड न्यूज मेळटा गे म्हणून संवसार राखून. देखून 3 संगत्यो भोव गरजेचें. पयलें जावन आसा आत्मीक जेवण स्पिरिच्युअल नरिशमेंट वा फूड, आध्यात्मिक भोजना. दुसरें जावन आसा सहानुभूती, दयाळय वा सिंपती म्हणटात इंग्लिशांत सिंपती. तिसरें जावन आसा सुवार्ता परगट वा बरी खबर आयकुचें नियाळचें पसून. आज आमी पयलें नियाळ करया आत्मीक जेवण, आध्यात्मिका सहभोजना, आध्यात्मिक भोजना, स्पिरिच्युअल नरिशमेंट. आज आमी आयकल्ल्या सुवार्तेंत लोकांक आत्मीक जेवणाची भूक आसली. जेजूक मेळूंक आयिल्ल्या लोकांक 3 दीस सुवार्त आमकां सांगता. उक्त करून दवरा मार्काच्या सुवार्तेन 8वो अध्याय 1 तो 10वी वळ म्हूण उक्त करून दवरा. थंयसर वचल्यार पयलें उतर पळया. लोकांक कितें आसलें गे म्हळ्यार लोकांक आत्मीक जेवणाची भूक आसली. देखून 3 दीस 3 राती थंयच आसल्यार कोणेय म्हाका भूक लागता, लंच ब्रेक जाय वा मदें आमकां वॉशरूम वचून कोणेय ब्रेक विसरूं ना. हर एकलें इतलें सोम्यांचें उतर आयकुनचें तल्लीन जाल्लें गे म्हळ्यार तांकां इनवॉल्व केल्लें गे म्हळ्यार तांकां भूक लागूं ना, तान लागूं ना, खंयचे संवसाराचें खंयची गरज म्हूण तांकां बगूंक ना म्हळ्यार तितलें तांणी कॉन्सन्ट्रेशन दिल्लें त्या उतरां. म्हळ्यार तांकां आत्मीक भूक आसली, आत्मीक भूक आसली. आध्यात्मीक जेवण, देवाचें उतर आयकुचें जेवण तांकां गरजेचें जावन आसलें. तातूंत पळया थंयसर आमकां कशें कळटा लोकांक आत्मीक भूक आसली म्हूण सांगून. थंयसर पयलें उतर आमी आयकल्यार आसा पळय. थंयसर लोकां जोमो, व्हडयेक लोकां जोमो म्हूण कोणाक आपयतात. 10 जाणां सांगता म्हणल्यार जोमो म्हणनात, 50 जाणां सांगता म्हणल्यार जोमो म्हणनात. दोड्ड जनसमूह म्हळ्यार दोळे कितले पयस दिश्ट वता गी थंय पुरो लोक म्हळ्यार दोड्ड जनसमूह म्हळ्यार तितलो लोक थंयसर आसलो. जनसमूह म्हूण सांगल्यार लोकां जमो. आनी थंयसर जेवणाक आयिल्ले वेळार जेजू साबार जाणांक थंयसर आत्मीक जेवण वाडटा. तें कशें आत्मीक जेवण वाडटा? तो देवाचें उतर प्रवाद्या मुखांतर सांगिल्लें वा तांच्या जिविताक कितें पुराय गरज आसा तें हर एकी तांकां सांगतालो. आमी वचता मार्काच्या सुवार्तेन 8व्या अध्यायान पळयल्यार ते लोक पयले वळीन पळयल्यार ते लोक जावन आसले जुदेव न्ही. देवाची वळख तांकां न्हय नासली. देखून जुदेव न्हय आसले त्या प्रदेशाक देकापोली म्हणटात. देकापोली देखून त्या जाग्यार जेजून पयलें एक असर्यां केल्लें. कोणाक म्हणे उडस आसा की खंयचें असर्यां जेजून थंयसर केल्लें? थंय एक देंवसार लागलो व्यक्ती आसलो. मागीर दुकोर आसलें. उडस आयलें गी देंवसार लागलो व्यक्ती आसलो. आनी तो खंय आसतलो? खंय इल्लें रिफ्रेश करून खंय आसतलो? खंय नाही. हर एका इगर्जेंत तो एक जागो आसता त्या कॅम्पसा भितर गी आनी पयस खंय आसता. खंय तो? खंय सिमेस्त्रेंत आसलो. खंय तो इतलो क्रूर जावन आसलो गे म्हळ्यार ताका खंयच्यान पुरा बांदून दवरलें गे. सांकलें न्ही. आतां म्हणलें फ्लॅशबॅक जालें म्हूण चिंता. आतां आराम करया. थंयसर त्या व्यक्तीक मेळूंक कोणी येनासलें. कुटुंबांतून पयस आसलो व्यक्ती. कित्याक कुटुंबांतून पयस आसलो गे म्हळ्यार लोकां मदें ताका दवरूंक जायनासलें. कित्याक म्हळ्यार तो हर एकलें की आनी तो नाश करचो व्यक्ती, कोणाक कितेंय करूंक शकतलो व्यक्ती तो जावन आसा. देखून ताका कितें केलें? संवसारांतून वा सामाजीक त्या समुदायातून ताका पयस दवरलें, सिमिस्त्रेंत कोणीय घर करून रावना. कोणाचें घर सिमिस्त्रें आसना. त्या देखून मेल्ल्यांक मात थंयसर सोडल्यार जिवंत आसलीं कोणी आसना. जाल्यार ह्या व्यक्तीक थंयसर गेलें. आनी जेजू ताका कितें करता? सुटका दिता. त्या देखून थंयसर आमी पळोवन गेल्यार जेजू ताका सुटका दिता आसतना ताचे थंय आसलेल्या देंवसाराक खंय धाडटा?
दुकराच्या हिंडांक धाडटा आनी मुखार कितें जाता मुखार थंयसर ते दर्यांत की पडून पुरा दुकर मेले. आतां एकल्याक सुटका मेळ्ळी दुकरा कितें जालें त्या दुकराच्या दनयांक त्या लोकांक पुरा टेन्शन सुरू जालें. अशेंत 10 जाणां देंवसार दरल्यांक सुटयलें जाल्यार आमच्या गांवांत आसलें दुकर पुरा गेलें. त्या देखून तांणी पयलें येवन जेजू कशें म्हळें. वाचा तुमी सुवार्थेन आमी आयकता खंयसर गे म्हळ्यार मार्काच्या सुवार्थ्यांत 5वो अध्याय 5वो अध्याय 16वी आनी 17वी वळ कोणाक म्हणे मेळ्ळ्यार उक्तेकार वाचा 16वी आनी 17वी वळ मार्काच्या सुवार्थ्यांत 5वो अध्याय 16वी आनी 17वी वळ. दोळ्यांनी कुद्द पळयलें देंवसार लागलेले घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. ताणें कितें केलें ताणें मात्र आयकलें मात्र न्ही हेरांक वचून ती विशय सांगली. सुवार्ता बरी खबर परगट केली. देंवसाराक लागले व्यक्ती कितें जालें म्हूण सांग देखून जेजून तांचो गांव सोडून वसाजे म्हूण ताचे लागीं लोकांनी उपकार मागलो. म्हळ्यार हांगात रावल्यार आनीकी मस्त दुकर आमचे नाश जावंक आसात कोण ना म्हूण सांग. आनी हो गांव जावन आसलो जुदेवांचो गांव न्ही अन्य धर्म्यांचो गांव जावन आसलो. थंयसर ताणें जियेत आसतना अन्य धर्म्याचे लोक थंयसर जेजू लागीं येवन म्हणटा आनी हांगासर आमचे बिझनेस आमचे बिझनेस इतले दुकोर नाश जाले म्हळ्यार आमकां मस्त व्हडलें लॉस जालें. त्या देखून दयेकर आमचो जागो सोडून तूं दुसऱ्या जाग्याक वच म्हूण ताका धाडटा. आनी त्याच जाग्यार कोणें जेजूक तूं मुखल्या जाग्याक मुखार वच म्हूण धाडिल्लें गी त्याच जाग्यार लोक हरी हरीने म्हणलें बरी ताचीं उतरां आयकूंक सांगता मेळना. देकापोलीन घडलें घडीत पंचवेद्यांत घडलें घडीत देकापोलीन घडलें घडीत आनी त्याच जाग्यार इतलो लोक सांगता मेळटा म्हळ्यार कारण कितें इल्लें चिंतून पळया कितें कारण जावंक पुरो. कोणाक म्हणे कळीत आसा की कितें कारण जावंक पुरो. कित्याक लोक परत्यान इतलो व्हड संख्यान लोक सांगता मेळ्ळो कित्याक थंयसर म्हळ्यार थंयसर परत 5वो अध्याय काडा वर्सेस 19 and 20 19 आनी 20 वळ काडा 20 वळ ताजे की पयलें 18 वळ वाचल्यार सामाक कळटा थंयसर कितें घडलें गी म्हूण. कोणा कडेन बायबल आसला उक्त करा. आमी वाचता जेजू मचव्यार चडटाना देंवसार लागलेलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून परत लागलो. ताणें कितें म्हळें जेजू तुवें म्हाका म्हज्यार आसलो देंवसार सुटयले आनी हांव कितें करता तुजो फाटलाव जाता. फाटलाव जार मात्र न्ही तुज्या सांगाता येता म्हूण सांगलें. तुज्या सांगात येता पळय तुमकां थोड्या फावटी खंय म्हणी बरी एक रितेर करूंक रितेर मंदिराक गेल्ल्या वेळार एक हप्तो थंयसर बसून बरी तरी केल्ल्या वेळार पयलें गेल्ल्या वेळार केदाळा केर जाता कोण ना म्हणचें बघता. लास्टाक अखेरचे दीस वचून या म्हण धाडटा आसतना कितें बघता अय्यो आनी 2 दीस रितेर आसल्यार बरी आसली कोण ना बघता. थंयच रावंक जाता की आमकां रावंक जायना. पिकनिकाक गेल्ल्या वेळार तशेंच आमकां कितें बघता हांगात आमचें घर आसल्यार बरें आसलें म्हण. हांगा पळय मलपे कितले गे जाण पयसले गांवांतून बीच पळोवंक येतात वयगी बीच पळोवंक येतात. हांगा आयल्या वेळार तांकां बघता आमचें घर हांगात आसल्यार बरें आसलें कोण ना म्हूण. मागीर हांगा आसतलीं खंय म्हणे गटार स्टेशन गेल्ल्या वेळार जोग फॉल्स पळोवंक गेलो चिंतात आमचें घर हांगात आसल्यार बरें आसलें कोण ना म्हूण वय की न्ही. हर एकलें आशा कशें गे म्हळ्यार आमी आसलो जागो बरो ना आमी आनीक पळयलो जागो पिकनिकाक गेल्लो जागो बरो आसा. देखून आमकां ह्या व्यक्तीक कितें बगलें गे म्हळ्यार म्हाका जेजून कंप्लीट सुटका दिला हांवें ताजो पाटलाव जायचे ताजें एकच चिंताप आसलें पाटलावदार जावचें म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार ताज्या सांगाताच वेचें म्हूण सांग सांगाताच वेचें म्हूण. तातूंत ताणें कितें केलें जेजू सांगाता वचूंक एक निर्धार केलो. जेजू सांगाता वेचें एक निर्धार केलो.
आनी जेजू ताका कितें म्हणटा जेजू म्हणटा कितें गे म्हळ्यार ताणें परत इल्ले वेळार ताका रिक्वेस्ट केल्ले वेळार परत इल्ले वेळार जेजू ताका अशें म्हणटा पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. ओके म्हणजे सांगात ये म्हजो फाटलाव कर म्हूण जेजून ताका सांगूंक ना. बगार ताका सांगलें तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा फाटीं वो. आतां कितें करीचें गे म्हळ्यार फाटलावदार जावचें म्हळ्यार फॉलोवर जावचें म्हळ्यार तुवें खंय वचचें गे म्हळ्यार तुज्या कुटुंबांक तुवें पाटी वचचें. कुटुंबांक पाटी वचचें म्हळ्यार भायर वचून सुवार्थ परगट करची भोव सुलभायचें काम. तर कन्नडांत एक सांगणी आसा कितें गे म्हळ्यार ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ संवसाराक पुरा बरें करता खंय घरा आयिल्लेंत ताणें घरा पांय दवरलेंत झगडें सुरू जावचें. देखून म्हाका न्हू संवसाराक बरें करचें करियत जाल्यार आपल्या घराक आपल्या समाजांत आपल्या भोंवतणी आसलेल्या व्यक्तीन थंय कोणा सांगता हांव जियेता गी थंयसर समाधान पयलें आसा कर. देखून जेजू कितें म्हणटा पयलें कितें कर तूं तुज्या कुटुंबादारा थंय वा घरा फाटीं वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन सर्वेस्परान कितें केलां तुजेर दया दाखयला. ते देखून देवान तुजेर कितें दया दाखयला कितें बरेंपण तुज्या जिवितांत केलां तें पयलें तुवें कितें करीचें तुजें कुटुंब म्हळ्यार केवळ ताजें घर मात्र न्ही ताजें पती पत्नी भुरगीं माय बाप मात्र न्ही बगार सैऱ्यां मदें कोण सैरीं थंय कोण सैरीं ते सगळें गांवून ते तांच्या सैरीं जावन आसतलीं सैरीं सगळ्यांक मेळ आनी सगळ्यांकी बरी खबर परगट कर. गॉस्पल बरी खबर सुवार्ता गुड न्यूज हर एकल्यांकी परगट कर म्हूण सांगून ताणें धाडलें. तो व्यक्ती कितें करता पळया तो व्यक्ती कितें करता तो वगेत बसना. आतां रितीर जावन पाटी येता आसतना 3 दिसांची बरी तर कर पाटी आमकां हर एकल्यांकी बघता हांवें हेरांक सांगाचें म्हणजे जिवितांत कितें परा जेजून बरें केलां हांवें सगळ्यांकी सांगाचें म्हण हर एकल्यांकी बघता. आयले दीस आमी सांगता बरें जालें तशें जालें अशें जालें म्हणून पुरो आमी सांगता. थोडे पडी पडे होली लँड गेल्ल्या वेळार पाटींक घराक कोण आयला रे आमच्या घरा आयिल्ले हर एकल्यांक आमी तेंची माती आनी कालें परत दाखोवन सांगता इतलें बरें आसा थंय अशें आसा तशें आसा. कितले दीस आमी सांगता इल्ले दीस दुसरे विशय येता म्हणसर. त्या देखून आमची मेमरी इज व्हेरी शॉर्ट आमचे एक्सपिरियन्स इज व्हेरी शॉर्ट. त्या देखून वो व्यक्ती कितें करता तो वगेत बसना. देवान ताचेर कितें असर्यां अजापां केलात देवान ताच्या जिवितांत कितें परा बरें केलां हर एकी तो हेरांक सांगूंक आशेता. आनी तो कितें करता ते गांवांत एक घर सोडनासतना हर एकल्यांक सांगता वचून अरे म्हजी जिणी पळया हांव बदलला म्हळ्यार तुमी बदलतात. जेजून म्हाका आपडला म्हळ्यार तो म्हजो सडवणदार जाला म्हळ्यार तो तुमचोय सडवणदार. कित्याक म्हळ्यार हांव एक अन्य धर्मीचो हांव जुदेव न्ही अन्य धर्मीचो व्यक्ती जेजून म्हाका बरें केलें म्हळ्यार तो तुमकांय बरो करता. जेजू थकलो म्हजो जीव रिजेक्टेड पर्सन हांव तिरस्काराक वळख जाल्लो व्यक्ती हांव म्हज्या कुमकेक आयलो म्हळ्यार थकल्या जिवाक जेजू त्या दिसा सडवणदार जावन अस्रो जावन आयलो म्हळ्यार तो तुमकां सर्वांकी भद्र अस्रो जावन येता. भियेनाकात ह्या संवसारांत कोणाक कोणूच ना तांकां जेजू आसा. सुवार्ता बरी खबर सगळ्यांकी परगट करता. आनी थंयसर जेजू गेल्ल्या वेळार लोकांचो व्हड जमो सांगाता मेळटा. त्या देखून लोक तितले व्हड संख्येन सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू तांकां पळोवन सुरसुरता इतलो आशेता लालयता. लोक इतले कश्टांनी आसा कितले लोक आसात सुवार्ता आयकूंक आशेन आसात. आज मोगाच्या संवसारांत आसा पळया एवरीवेर वी फायंड बॅड न्यूज. खंय गेल्यार न्यूजपेपर TV चॅनल खंय पळया बरी खबर मेळची मस्त उणें. आमी कुटुंबांनी सांगता मेळ्ळ्या वेळार बरी खबर उलोवचें मस्त उणें. देखून आमकां सुवार्तेची गरज आसा बरी खबरेची वा सुवार्तेची गरज आसा गुड न्यूजाची गरज आसा.
आज कित्याक आमच्या मदें इतलें डिप्रेशन, इतलें टेन्शन, कोणाच्या मुखा म्हळ्यार पळय जाल्यार कितलें स्माईल स्माईल म्हळ्यार तें स्माईलूच ते येना, खाली प्लास्टीक स्माईल कित्याक येता गे म्हळ्यार म्हाका आमी हर एकलें कितें करता गे म्हळ्यार बरी खबर आयकूनची आमी सोडलां. आनी बरी खबर आयकून कोणायकी खुशी ना, संतोष ना, खंयच्यान संतोष के म्हळ्यार आमकां वायट खबर आयकूंक आनी कोणाचें उणेंपण आयकूंक आमी संतोष पावता. तर आज आमी क्रिस्तांवांनी कितें करचें म्हळ्यार आमच्या कुटुंबादारा लागीं आमी वचचें. कुटुंबादारा म्हळ्यार कोण म्हाका न्हू, आमची शेजार समोर साबार जाणां जेजूची वळख घातलेलीं आसात, तांकां आमी बरी खबर दिवची. कशें बरी खबर दिवची? बायबल काण घेवन सुवार्ता परगट करची गी, कोटेशन आमी कोट करून सांगचें गी तांकां, वा बायबल वाचचें गी म्हाका न्हय. पयलें येजाक जावन हांवें म्हजी याजाकी जिणी जिवंक आसा. तुमी कुटुंबाची व्यक्ती जावन बरें कुटुंबाची जिणी जिवंक आसा. धार्मीक जावन तुमी धार्मीक जिवीत जिवंक आसा. ते दाडा जावन आसा ती एक बोळादीक सुवार्ता, ताज्या की बोळादीक सुवार्ता, जिणयेंत जियोवची सुवार्ता की दुसरी सुवार्ता खंयसरी ना. त्या देखून हो व्यक्ती कितें करता, ताणें जें कितें अनुभव केला, ताणें जें कितें जेजूतोन स्विकार केला तें तो हर एकलें व्हरून दिता, वांटता. त्या देखून संतोष आमी वांटल्या वेळार सडटा खंय, संतोष वांटल्या वेळार सडटा खंय, दूख वांटल्या वेळार उणें जाता खंय, उणें हळू जाता खंय, दूख आमचें उणें जाता खंय. त्या देखून पळय आमकां मस्त बेजार जाता, मस्त कंत मनशें बघता, रडिया मनशें बघता. ते जाल्यार आमी कोणाक म्हणी आमच्या मोगाच्या व्यक्तीक फोन करता. एकल्या कडेन सांगल्यार समाधान मनशें बगना खंय, आनेकल्याक आमी फोन करता. लास्टाक आमी एक उतर सांगता खंय, कोणायकी सांगनाका, तुकाच पयले फावटी सांगिल्लें म्हणटा. सगळ्यांक सांगून आसता जाल्यार तांकां मात्र कळना. सो सगळ्यांक सांगिल्ल्या उपरांत दूख वांटून घेतल्या वेळार मोतीक एक समाधान मनशें बघता. त्या देखून म्हाका न्हू सुवार्ता चडाचें वाडाचें जाल्यार आमकां जें कितें बरेंपण आमकां जेजून केलां तें आमी हेरान तें वांटून घेवंक आसा, हेरान तें वांटून घेवंक आसा. ती बरी खबर वांटची जबाबदारी जेजून देंवसार लागलो व्यक्ती आनी देंवसारांतून सुटका मेळिल्ल्या व्यक्तीक दिल्ली. आतां तो म्हाका आनी तुमकां दिता. मस्तपटी आमी सारता, आमी त्या इगर्जेक गेल्लो मागणें करूंक, हांगा इगर्जेक गेल्लो मागणें करूंक, ताच्या रितीरे गेल्लो आमी, आमकां कांयच बरें जावंकूच ना. म्हाका न्हू देवाक एक वेळ म्हणलो आसा. उपदेशकाच्या पुस्तकान 3रो अध्याय पयली वड सांगला, हर एकाक एक वेळ आसा, हर एकाक एक वेळ आसा. ताजे देखून आमी कितें करचें, कितें बरेंपण आमकां मेळ्ळां, लभलां, देवाचे उतार आयकल्ल्या वेळार कितें आमकां मेळ्ळें तें सगळ्यांक आमी वांटून घेवचें. म्हाका वळखीचें कुटुंब आसा. हांव आदल्या फिरकेचें आसलेल्या वेळार थंयसर तें कुटुंब कितें करतालें म्हळ्यार बापाय काम परत जावन पयसिल्ल्या गांवांक कामाक येतालो आनी राती एक 8 वरांशें घरा पावतलो. येवन न्हांवन तक्षण सगळ्यांनी आंबारी करच्या पयलें बायबल सगळ्यांनी उक्तो केलो आनी त्या दिसाची सुवार्ता गी वा खंयचें उतार तांकां त्या दीस मेळ्ळें वाचतना एक ल्हानशें एक पॅराग्राफ वाचतालें. सगळें चॅप्टर न्ही, ल्हानशें पॅराग्राफ वाचतालें. वाचून जाल्ल्या उपरांत बापाय विचारतलो, तुका हे उतरान कितें भोगलें पोता सांग. भुरगीं सांगतालीं, मागीर ताजे पतीन सांगताली, वो सांगतलो कितें भोगलें. एकामेका तें वांटून घेतात, वांटून गेल्लें मागीर कितलें बरें. मागीर त्या उतरांचेर नियाळ करून त्या दिसाची सांजेची आंबारी करतालीं. हे एक बरें कुटुंब म्हाका न्हू. आनी त्या कुटुंबान म्हाका न्हू आजुनी ती संवय वा ती तांचे संवय आणखी ताणें कंटिन्यू केला. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत सकत आसा. तांच्या जिवितांत कश्ट येना म्हणणे, उणेंपण आसना म्हणणे, तांकांय हेरांक येवचें की चड उणेंपण आसा जाल्यारय तांच्या मुखां म्हळ्यार एक परजळ आसा. कित्याक परजळ आसा गे म्हळ्यार तांकां कळीत आसा की ताणें पयल्या अध्यायान सांगिल्लीं उतरां, देवाचें उतर जो कोण दीस रात नियाळटा तांतूं संतोसता. तो कसो गे म्हळ्यार न्हंयच्या दगेर आसल्या तडयेर आसल्या रुखा बरी केदाळय फळ दिता, केदाळय हसिरागिरुವಂತ मरात. देखून तसलें रूख आमी जायचे जाल्यार आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आसा. आनी ती सुवार्ता, ती बरी खबर
हर एकल्यांकी आमी परगटूंक आसा हर एकल्यांकी आमी दिवंक आसा त्या देखून जेजू म्हणटा ताका तुज्या कुटुंबाक वच आनी ताणें कितें केलें कुटुंबाक गेलो आनी सुवार्ता थंयसर परगट केली सुवार्ता थंयसर परगट केली त्या देखून आमकां ती सुवार्ता परगट करूंक बरी खबर परगट करूंक जेजून आनी एक अवकाश फावो केला धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 6 अध्याय 11वी आनी 12वी ओळ त्या व्यक्तीन वचून सांगिल्लीं उतरां कितें जावंक पुरो जेजू आमच्या हर एकल्यांचो सोडवणदार जीजस इज अ सेवियर जेजू आमचो मेसिया आमकां हर एकल्यांकी सोडयता आमकां हर एकल्यांकी सुटका दिता तुजें कितेंय बंद आसपण आसूंक पुरो असाध्य मनशाक जावंक पुरो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना त्या देखून तो कितें करता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचया 6 अध्याय 11 आनी 12वी ओळ तुमी बांदप्यांनी उपकरणां म्हूण कान उडयलो फातर तो म्हळ्यार पयलें तेका पयलीं गेल्ल्या वेळार ताणें सांगलें दयेकर्न आमचो जागो आमचो गांव सोडून वचू कित्याक म्हळ्यार इतले दुकोर न्हंयक पडून मेल्ले पुरो आनी कितें जावचें नाका म्हूण सांगून ताणें ताका उपकार मागले उपकार माग आतां तोच लोक ताका स्वागत करन आमचे लागीं उलय सुमिया आयकाता तुजो साकर म्हूण आयकात जाल्यार कितें घडलें म्हळ्यार ह्या व्यक्तीन वचून सुवार्ता परगट केली बरी खबर तांकां परगट केली त्या देखून ताणें कितें केलें तुमी बांदप्यांनी उपकरणां म्हूण कान उडयलो फातर तो पूण आतां तो खरच जालो मुल्या फातर कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात आसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारान देवान मनशाक आजुनी दिल्लें ना तें नांव जावन आसा दिल्लें आसा जाल्यार तें नांव जावन आसा जेजूचें नांव ओन्ली जीजस कॅन सेव अस येसू मात्र नಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕಂತ तो ಈ बरी खबर हर एकल्यांकी परगट करता सुवार्ता परगट करता ಅದಕ್ಕೂ थंयसर जोब अशें म्हणटा जोबाच्या बुकांत वर्स चॅप्टर 23 जोबाच्या बुकांत चॅप्टर 23 11वी ओळ कोणा मेळ्ळा उक्तें करा जोबाच्या बुकांत चॅप्टर 23 11वी ओळ हांव ताच्याच पावलांनी चल्लां हो व्यक्ती आपल्या जिवितांत कितें करता की म्हळ्यार ह्या जेजूच्या उतरांनी नियाळ करता आनी नियाळता कशें घरा वचून सुवार्ता परड करता आनी त्या व्यक्तीच्या काळजांत जोबाचीं उतरां अशें भोगता जावंक पुरो पयलें तो म्हणटा हांव ताच्याच पावलांनी चल्लां ताजीच वाट हांवें धरला आनी हांव कुशीक गुंसोना खंयच्याय कारणाक हांवें केल्ल्या निर्धारांतून हांव फाटीं सरचोना जेजून सांगलें कितें तुज्या कुटुंबादारांत वचून सुवार्ता जेजून कितें देवान कितें बरें केलां सर्वेस्परान तुज्यार कशी दया दाखयला म्हणलें तूं सगळ्यांकी परगट कर म्हूण सांगता आनी हो व्यक्ती कितें करता वेता आनी सुवार्ता परड करता चिंतपान ताणें कांयच बदलावण करुना सस्वात इतलेंय बदलावण करुना गेलो आनी सुवार्ता परगट केली ताच्या वंटांच्या आज्ञांतून हांव पयस सरूंक ना देवान जेजून ताका कितें आज्ञा दिली तें ताणें पयस सरूंक ना तो व्यक्ती जावन आसा ताच्या तोंडाचीं उतरां हांवें म्हज्या काळजांत दवरल्यांत मोगाच्यान आमी देवाचीं उतरां खंय दवरल्यांत आयकाल्ली सुवार्ता आमी खंय दवरला नियाळ्ळीं उतरां मिसा वेळार आराधना वेळार नोवेना वेळार रितीरे वेळार नियाळ्ळीं उतरां आमी खंयसर दवरल्यांत मोगाच्यान बुकान बरोवन दवरला गी वा मोतीन दवरला गी काळजांत दवरूंक आमकां एक आपोणें आज जेजू दिता जोबाच्या बुकांत आमी आयकता खंयसर आमी दवरचें देवाचीं उतरां बायबलान दवरल्यार खंय हर एक पडी वयताना बायबल व्हरूंक विसरूंक पुरो आमी जाल्यार तीं उतरां आमच्या मोतींत आमच्या काळजांत आसूंक जाय त्या देखून आमी उलयतना पयलें उतर जाय जें गूड न्यूज पयलें उतर जाय जें गूड न्यूज तें गूड न्यूज कशें क्रिस्तांवांक पयलें येता गी म्हळ्यार मोगाचें न्हू एकामेकाक मेळिल्ल्या वेळार एक हांसो आमी दिल्ल्या वेळार सुवार्ता थंयसर परगट जाता सुवार्ता थंयसर परगट जाता देखून लोक कित्याक आयलो एक व्हडलो जमो जनसमूह म्हणटा आमी मल्टिट्यूड सांगाता मेळिल्ली दुसरें जावन आसा आत्मीक बूक थांबोवंक जेजू सरशी लोक आयलो आज आत्मीक बूक थांबोवंक लोक
कितलेगी लांब पैण कर्ण साबार जाग्याक वेतात, साबार पून शेताक पून थळाक वेतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां कांयच ना म्हणून न्ही, आसा मोगाचें न्हू, आत्मीक बूक थांबोवंक लोक वेतात. तुमी आनी हांवी आमची आत्मीक बूक थांबोवंक आमी हांगासर आयल्या. कितें म्हणी देवाचें उतर आज म्हाका कितें संदेश दिवंक पुरो, कितें म्हणी बरेंपण आज म्हाका घडोवंक पुरो, देवाचें उतर कितें म्हणी बरी खबर म्हाका गुड न्यूज हाडूंक पुरो म्हूण आमी हांगासर देवाचें उतर आयकूंक आयल्या. आत्मीक बूक थांबोवंक जेजू सरशी व्हड जमो आयलो. भलायकी मेळून दी म्हूण आयलें न्ही जावंक पुरो, कश्ट हळू करून दी, उणेपण पयस करून दी म्हूण आयलें न्ही जावंक पुरो. ताजें उतरां आयकाचें. ह्या व्यक्तीक इतलें पुरो बरें केलें म्हळ्यार तो जेजू आमकांय बरो करता. ह्या व्यक्तीच्या जिवितांत इतलें परिवर्तन ताणें हाडलां म्हळ्यार तो व्यक्ती आमकांय बरो करता. त्या व्यक्तीक आमी पळयचें म्हूण सांगून जेजू त्या गांवांक आयिल्ले वेळार लोक हरी हरीने म्हणले बरी धांवून येता. आनी ताजीं उतरां, जेजूचीं उतरां आमी आयकल्यार मार्काच्या सुवार्ते 8व्या अध्यायांत आमी वाचूंक गेल्यार लोकांचो जमो सांगाता मेळिल्लो, व्हड जमो सांगाता मेळिल्लो. आनी थंयसर इतलो लोक येवंक कारण कितें, तांकां आत्मीक बूक आसली. मार्काच्या सुवार्तेंत आमी वाचता 8वो अध्याय 2री वळ, 8वो अध्याय 2री वळ. थंयसर जेजू म्हणटा, फाटल्या 3 दिसांत म्हजे सांगाता तीं रावल्यात. फाटल्या 3 दिसांत म्हजे सांगाता तीं रावल्यात आनी खावंक तांचे लागीं कांयच ना. देवाचें उतर स्पश्ट सांगता, येता आसतना 3 दीस रावता म्हूण कळोवंक वतना. थोड्या पडे आमी सैऱ्यांच्या घरा वता, आमी आमच्या मोगाच्या व्यक्तींच्या घरा वता. आमी गेल्लो आमी जस्ट एक विजीट करया म्हूण सांगून गेल्ले वेळार 1 रात राव म्हूण सांगलें, 1 रात रावलो. आनीक रात 3-4 राती आमी रावलो, कळोवंक वतना दीस गेल्लो. मागीर 5व्या दिसा घरा आमच्या पाटी येता आसतना आमकां बघूंक वतना 5 दीस काडले गी आमी हांगासर, कळोवंक वतना आमकां लोकांक तशें जालें. इतलो व्हड संख्येनी लोक सांगता मेळ्ळो आसल्यार, सांगता मेळ्ळ्यार जेजूचीं उतरां आयकत आसतना, नियाळत आसतना तांकां वेळ गेल्लो कळोवंक वतना. जेजू आमकां सांगता पळया, फाटल्या 3 दिसांत म्हज्या सांगता तीं रावल्यात. मार्काच्या सुवार्तेन 8वो अध्याय 2री वळ रावल्यात आनी खावंक तांचे लागीं कांयच ना. खावंक तांचे लागीं कांयच ना. देखून तीं आयिल्लीं कुडीची बूक थांबोवंक न्ही, हें आमकां स्पश्ट सांगता. कुडीची बूक थांबोवंक ती आयिल्ली न्ही, बगार आत्मीक बूक थांबोवच्या पासून जेजू कडेन ती आयिल्ली, जेजू लागीं ती आयिल्ली. माथेवाच्या सुवार्तेन 5व्या अध्यायांत 6वी वळ, माथेवाच्या सुवार्तेंत 5वो अध्याय 6वी वळ. जेजू आमकां अशें म्हणटा, देवाचे खुशी करूंक बुकेता, देवाची खुशी करूंक बुकेता आनी ताणे येतात ती कितली बागीं. देवाचे खुशी कितें मोगाचें न्हू, देवाचे उतार आमी आयकाचे, आमकां हर एकलें की सडवण मेळाचें. तेन्ना आमी वाचता जुवांच्या सुवार्तेन 3रो अध्याय 16 वर्स 16 16वी वळ आमी आयकता, सगळें की सडवण मेळाचें, हर एकली सडवणेच्यांत भागीदार जायचे. जेजूच्या सडवणेंत भागीदार. कशें भागीदार जावचें, ताचेर आमी पातयेनी बरवसो दवरचे. कोणाचेर? जेजूचेर. जुवांच्या सुवार्तेंत 3रो अध्याय 16वी वळ. देवान संवसार असो असोय मोग केलो गी, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलें आनी ताचेर कोण बरवसो सत मानता तांकां हर एकलें की सुटका मेळटा, हर एकलें की सुटका मेळटा. देखून म्हाका आमी ताचेर बरवसो पातयेनी दवर. देखून देवाची खुशी करूंक बुकेता वा थान येता तो कितलो बागीं तांकां दया मेळटली, तांकां दया मेळटली. जेजू तांचेर बिरमोत पावन वगेत रावना. ह्यो 3 दीस हांगा तर आसात, हांगा कॅन्टीन ना, हॉटेल ना, खंयचेंय ना, हांगा कितें करया मुखार म्हूण चिंतिना. जेजू तांकां जेवणान धदोसकायेन तांकां वाडटा, धदोश तांकां वाडटा, पोट भरता म्हणसर वाडटा. कित्याक म्हळ्यार देव काकुळदार, देव दयाळ, देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता, देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत हे आमकां संदेश जावन आसा, आमकां हर एकलें संदेश. कोणा लागीं बायबल आसला उक्तकारा, पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 2रो अध्याय 2री वळ, 2री आनी 3री वळ. पेद्रूचें पयलें पत्र 2रे अध्याय 2 ते 3 वळ.
नवेंच जल्मल्ल्या बाळका बरी, नवेंच जल्मल्ल्या बाळका बरी अपूट आत्मीक दुधाची मात्र तुम्ही लालया. नवे जल्मल्ल्या भुरग्याक मासल्याचें जेवण वाडोवंक जायना बेगिने, ताका केवल दूध मात्र दिवचें. देखून सांग पेद्रो आमकां सांगता नवेंच जल्मल्ल्या बाळका बरी अपूट प्योर आत्मीक खाणाक आत्मीक दुधाक मात्र तुम्ही लालया. अशें बाचावेचे जिणयेंत तुम्ही वाडतल्यात. आमी हर एकलीने मगाचे न्हू जेजूच्या सोडवण्यांत प्लॅन ऑफ सल्वेशन तांतो आमी वाडोवंक जाय जाल्यार कितें करीचें? अपूट आत्मीक दूद, देवाचें उतर, प्योर ब्रेड ऑफ लायफ जेजू, ताच्या उतरांचेर नियाळ करीचे. आमी अपूट दूद आमी खावंक पियोवंक आमी मुखार येयचें म्हणटा सांत पेद्रो आमकां. देखून आमकां कितें जातालें? आमकां ती वाडावळ आमकां गरजेची. निजायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बगून जाणांत. आमी बोगलां सोमी कितलो दयाळ, सोमी कितलो काकुळदार. साका आनी पळया कितलो स्वादीक आमचो देव. वो टेस्ट एंड सी हाव स्वीट इज अ गॉड. सविदो नोडू प्रभुविನ माधुर्यवनु कितलो बरो आमचो देव. तातूंत हांवें आराम केल्ले आयच्या दिसा. गॉड इज गूड आनी ही इज गूड ऑल द टायम. हर एक दीस हर एक रात आमी कोणीय जावंक पुरो, बातकी जावंक पुरो, वायट जावंक पुरो, आमी वायट आदारले व्यक्ती जावंक पुरो, उणेपणाचे व्यक्ती जावंक पुरो, बट गॉड इज ऑलवेज गूड. देव जावन आसा बरो. गॉड इज गूड आतां आनी सदां सर्वतां देव बरो. देखून जुवांच्या सुवार्थेन आमी वाचता खंयसर खाण आमकां मेळटा, खंयसर खाण आमकां मेळटा, आत्मीक खाण आमकां खंयसर मेळटा म्हणलें सवाल मतीक आयिल्ल्या वेळा मगाचे न्हू. तो लोक देकापोलीसचो लोक जेजू लागीं धांवून आयिल्लो. कित्याक म्हळ्यार देवसार लागलो व्यक्ती ताच्या जिणेंत कशें परिवर्तन जालें, तो कशें जेजूक वळखलो आनी जेजू तें कशें तरेन सडवण आपणयली म्हूण ताणें सुवार्ता प्रगट केली. ती सुवार्ता आयकून धांवून आयलो. पवित्र पुस्तकांत जुवांच्या सुवार्थेंत आनी एक गडीत आसा. कोणाक म्हण उडा घेता कितें गडीत. त्या स्त्रियेचीं उतरां आयकून ते लोक जेजूक पळोवन धांवून आयले. कोण ती स्त्री? करेक्ट. कोण ती स्त्री? सामारियाची स्त्री. ती गेली आनी आपणाक कितें बरेंपण जालें म्हणून वगेत घरा बसून तिणें कितें केली? सुवार्ता प्रगट केली. हर एकलें वचून सांगलें हांवें हांव मेस्सियाक मेळना, हांव जेजूक मेळना, सरवणदार हांगासर आसा. खंय सोदिनाकात. सरवणदारा पासून सरवणदार आमच्या गांवांक आयला. आनी ताणें कितें केलें? सगळ्यांक वचून सांगलें आनी लोक त्या जेजून आसलेल्या जागे लागीं आयलो आनी जेजूक त्या लोकांनी म्हणलीं उतरां, भाऊ अपुर्बायचीं उतरां. तिणें सांगलें देखून आमी पातयें ना. बगार आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयलां आनी कानांत आमी आयकलां. त्या देखून आमी पातयेता. पळया सुवार्ता प्रगट केल्ल्या वेळा मोगाचें न्हू बरेंपण घडटा. त्या देखून आज जेजू आमच्या हर एकले लागीं एक संदेश दिवन आमकां धाडटा. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणल्या वेळार आज हांव शिवमोग्गा गेल्ल्या वेळार तुमी तुमच्या घरा फाटीं गेल्ल्या वेळार तुमकां आनी म्हाका जेजू धाडटा आसतना सांगता तुमी उलोवचें पयलें उतर गूड न्यूज जावं दी, बरी खबर, सुवार्ता जावं दी. जेजून तुवें आयकल्ले उतरां मरिफात तुज्या जिवितांत कितें उलयलां तें आमी हेरांक सांगूंक आसा. आज पयलें लिसांव जेजून आत्मीक बूक थान आमकां आसली. आमी आनी फाटीं घरा वेता आसतना फाटीं घरा गेल्ल्या वेळार आमी बरी खबर कितें आमकां बरेंपण जालें, कितलो लोक आयिल्लो म्हणलें गरजेचें न्ही, कितें पुरा घडलें म्हणलें गरजेचें न्ही, तुज्या वैयक्तीक जिवितांत कितें बरेंपण जालें म्हणलें गरजेचें. आदले फावटी हांव इंगे कडेन पेस्ताच्या मिसाक गेल्ल्या वेळार एकली बाय म्हजे लागीं आयली. म्हणली फादर हांव कलमाडी आयिल्ली, म्हाका थंयसर गेल्ल्या वेळार मस्त बरेंपण जालें. सुवार्ता जाल्यार आनी एकले लेगीत सर विचारलें वैगी आमी थंय येता. सुवार्ता प्रगट केली. सुवार्ता म्हणल्यार म्हाका बरेंपण घडलें. जेजू थंय तुवें आयिल्ल्या वेळार
सगळी तुझी जिणी बदलाता नवी जाता जिणी ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ नवी जिणी आमकां मेळटा न्यू लायफ आमकां मेळटा न्यू लायफ आमकां मेळटा ते न्यू लायफ नवें जिवीत मोगाचें न्हू ह्या देंवसर लागल्ल्या व्यक्तीक मेळिल्लें ताणें सुवार्ता प्रगट केली आज म्हाका आनी तुका तेंच आपणें घरा वसा आनी सुवार्ता प्रगट करा देखून जो आमच्या सुवार्त्यांत 6व्या अध्यायान जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 35 थंयसर जेजू आमकां सांगता कितें पळय हांवूच तो जिवीत असो उंडो तुमी खंय खंय वचची गरज ना तुमी सोदून जेवणाक खाणाक सोदून आत्मीक जेवण खाण म्हाका खंय मेळटा म्हूण तुमी सोदून वचचें म्हूण सांगून ना तुमी भुकेल्ल्या वेळार तुमी खंय वचचें म्हूण गरज ना जेजू आमकां सांगता जो आमच्या सुवार्त्यांत 6वो अध्याय 3 आनी 5 वर्ड जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 35 थंयसर जेजू आमकां म्हणटा हांवूच तो जिवीत असो उंडो हांवूच तो जिवीत असो उंडो आनी मुजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना आत्मीक तान आत्मीक भूक भागोवंक आशा आसा गी तुमकां तर कोणा सरशी वसाचे जेजू सरशी तो लोक ही उतरां त्या लोकांनी आयकल्ली नांगी कळीत ना म्हाका जाल्यार तांणी आयकल्लीं उतरां केवल एका व्यक्तीन सुवार्ता प्रगट केल्ल्या वेळार इतलो लोक सांगाता मेळ्ळो 7,000 लागीं लोक सांगाता मेळ्ळो म्हळ्यार पेद्रू म्हणलो एका व्यक्ती बियान तरतरलो व्यक्ती जेजूची वळख तूं म्हाका ना म्हूण सांगलो व्यक्ती भायर येवन उबे रावन पवित्र आत्म्यान बरोवन एकलो पेद्रू उलयल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू 3,000 चड लोक क्रिस्तांव जाले एक व्यक्ती उलयल्ल्या वेळार त्या देखून मोगाचें न्हू सुवार्ता बरी खबर उलयत आसतना आमी उलोवचें न्हय बगार पवित्रत्म आमच्या मरिफात उलयता देखून आमी पळया देवाचें उतार आयकूंक पयच्या पयले रितीर वेळार कितें करता पवित्रत्म्याक आमच्या मदें स्वागत करता पवित्रत्म्याचें गीत आमी गायता आनी रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8वो अध्याय रोमन्स 8:25 and 26 थंयसर आमी वाचल्यार पवित्रत्म आमकां मागणें करूंक शिकयता आमच्या जाग्यार रावन पवित्रत्म आमकां कशें मागणें करीच्या म्हण कळीत नासल्या वेळार तो आमा समेस्ताच्या जाग्यार रावन तो आमच्या पासून देवा लागीं विनंती कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा कशें मागणें करीचें म्हूण त्या देखून तो आमा हर एकलें बसून विनंती करता देखून जेजू आमकां कितें म्हणटा तुमी त्यो वेळ घडी आयिल्ल्या वेळार टेन्शन करनाकात टेन्शन विथआउट एनी इंटेन्शन टेन्शन करनाकात पवित्रत्म्या लागीं मागा हांव तुमकां एक पवित्रत्म्याक धाडटलो आनी पवित्रत्म तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां त्या वेळार कशें कितें उलयचें पवित्रत्म हांवें उलयल्लीं उतरां म्हळ्यार सुवात्यांत आसलेले उतरांतले विंसून काडन तुमच्या मतीक घालतलो तें विंसून काडचें जालां मोगाचें न्हू तीं उतरां जेजूचीं उतरांत म्हण आमकां कळाचें जाल्यार कितें करीचें हांवें आनी तुवें सदां तीं उतरां वाचोंक आसा तीं उतरां खंय आसात पवित्र पुस्तकांत आसात तीं उतरां आमी हर एकल्यांनी वाचल्या नियाळ्ळ्या वेळार तीं उतरां काण पवित्रत्व आमच्या मतीक घालता आळे अशें आसा भियेनाका हांव आसा हांवूच तो हीं उतरां जेजू पवित्रत्म्या मुखांत आमच्या मतीक घालता देखून जेजू कितें म्हणटा कोणा सरशीं वचचें नाका हांवूच तो जिवीत असो उंडो मुजे सरशीं येता तो केदींकच भुकेवचो ना म्हाका सत मानता तो केदींकच तान येवचो ना भूक तान थांबोवंक कोणा सरशीं वचाचें सवाल आयिल्ल्या वेळार जेजू सरशीं वचोंक जाय देखून पळय आमी अपुर्बाचें गीत आमी केदाळे आराधना वेळार आमी गायता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका गोपांक आपल्या जेजू आपयता हे देखून ह्या व्यक्तीची जिणी कंप्लीट परिवर्तन जाली केद्या लागीं म्हळ्यार ताणें आपली नदर जेजूचेर घाली आनी थंयसर जिणी बदलली हे देखून आमी गीत गायिल्लें मेरा जीवन बदल एक पटी नहीं बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया मेरा जीवन बदल गया
ताच्या जिवितांत जेजू आयिल्ल्या वेळार ताजी कंप्लीट जिणी बदलली मग आमी इतले रितीरेक आमी आयल्या इतले मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतर आमी आयकलां उंडो आमी सेवला जेजूक आमच्या कुडींत स्विकार केला स्वागत केला सुखा नासतना हर एका नव्यानाक हर एका रितीरेक खंय आसूं दी आमी वेता आमची जिणी कित्याक बदलना बदलाच्या मगाच्या त्या व्यक्तीन एकच पडी जेजूक पळयलें ताजी कंप्लीट जिणी बदलली म्हळ्यार ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार कंपेर करुना आदले पटी अशें आसतलें रितीर ह्या पटी इल्लेशें काले की डल्ल जाल्ले बरें भोगता म्हाका आनीक पटी तशें ताणें ताणें पयले पटी येवचें पळयलें जेजूकी पयले पटी पळयलें जावंक पुरो कंप्लीट जिणी बदलली हे आज आमी आयकल्लीं उतरां मार्काच्या सुवार्ते 8व्या अध्यायांत पयली बोलतना 10वी वळी म्हणसर आयकल्लीं उतरां ताणी जेजूक पळोवंक पयले पटी आयिल्लीं ताच्या पयलें पळयल्लें ताणी दुकरांक मात्र पळयल्लें आनी जेजूक पळोवन तांचें टेन्शन दुकोरीतलें पाड जालें आनी आमचें पुराय गेल्लें नासतलें न्ही म्हूण चिंतलें आतां केवल ताजें उतरां पळोवंक आयिल्लीं ताणी गावंक आराम केलें कोण ना मेरा जीवन बदल बदल गया आमची जिणी कित्याक बदलना गे म्हळ्यार आमचें एटेन्शन आनी टेन्शन खंय गे म्हळ्यार म्हाका भलायकी मेळाजे म्हजी तेसांवां संपूर्ण जेजून आयकाजे म्हाका मागल्लें मेळाजे आशेल्लें मेळाजे न्हय त्या व्यक्तीक एकत ताणें आपली नदर जेजूचेर घाल्ली हांगासर जेजू खंय सांगिना लोक अजाप कर म्हण आयिल्ले म्हजी तेसांवां आसात मागणी आसात म्हाका तें जाय हें जाय म्हण विचारूंक आयिल्लें म्हण सुवार्थेन खंय सांगिनात तें गरजेचें न्हय तातूंत आमच्या जिवितांत तशेंच मोगाचें न्हू आमी हांगासर सुवार्ता देवाची उतरां बरी खबर आमी आयकूंक आयिल्ल्या वेळार भलायकी म्हणलें चॉकलेट आसलें बरी भलायकी म्हणलें चॉकलेट खंत बेजाराय पयस वेची म्हणलें एक चॉकलेट आसलें बरी चॉकलेट एक कॉस्टली खंयचें गे म्हळ्यार केक दिवंक देव आशेता आमकां हर एकलेक म्हळ्यार सुवार्ता जिणयेंत आमी हर एकलें संतोशान जियेत जाल्यार कितें करीजे किर्तनांत पयल्या अध्यायान आमकां सांगता ती सुवार्ता आमी वरिजे सोडल्यार केवल पिडा गूण जाले म्हण संतोष पावचे न्ही आतां पावसा पासून आमी मागणें करनासा भायर वता निसरून पडल्यार परत्यान पेंकाट दूख सुरू जाता हात पांय फ्रॅक्चर जाता वय की न्ही परत्यान हांगात रावचें पडटा पिडा मनशातून पयस गेली म्हणना मनीस आसता पर्यंत पिडा म्हणली आसलीत पिडा आसल्यार सय न्ही आस्पत्र्यांत काम करचें आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या नर्सांक सांबाळ मेळचें जाल्यार मेळना तुमी मस्तणांक डॉक्टर जाया पता म्हण धाडला तांणी तांकां अर्निंग खंयच्यान मेळचें पिडा आसल्यार मात्र न्ही गे देखून एक दीस हांव एक आस्पत्र्याक भेट करूंक गेल्ल्या वेळार थंय पिडेस्तांक मागणें केलें बरी भलायकी मेळून दी वेगळींतलें वेगळी गूण जावन घरा वचून दी म्हणून भायर येतना सिस्टर मेळ्ळी फादर आमच्या पासून मागणें करा कित्याक गे म्हूण सांगल्यार पळया आमच्या आस्पत्र्यांत बेड्डां खाली आसात पिडे सुद्द नात फादर कितें करचें म्हूण कळना आमकां हांगासर नर्सांक स्टाफांक सांबाळ दिवंक जायना आतां पळयल्यार करंटा बील सडला एकच पटी कशें करंटा बील भरचें म्हण कळना आमकां प्लीज प्रे फॉर अस म्हाका फुल्ल कन्फ्युजन जालें हांवें पिडेस्तां पासून मागणें करचें गी आस्पत्र्याक पिडेस्त चड येवन दिवन मागणें करचें गी म्हाका तितलें कन्फ्यूज जालां देवाक आनी कितलें कन्फ्यूज जायना बेगीन तातूंत पिडा गूण जावन दी म्हणूनच मागणें करनाकात बगार तांतूय सोम्या आमकां संतोशान जियोंक शिकय म्हूण मागणें करा तातूंत म्हाका मनशाक वेळ म्हणलोच ना वेळ म्हणलोच ना एक दीस हांव एक घरा हांव फिरगेजीन आसतना कुमगार काण घेवन पिडेस्तांच्या घरा शुक्राराचे गेल्ल्या वेळार तिका ती बाई सुमार 4 वर्सां जावन बेड्डारच आसतली तिका उठूंक जायनासलें न्हिदले काडत आसली तिका पळयतना म्हाकाय भिरमून दिसतालें कशें म्हणून तिका बरी भलायकी मेळून मतीन मागणें करतालो इल्ले वेळ जाल्ल्या उपरांत कुमगारांनी दिवंक जाल्ल्या उपरांत उलयतना तिका सांगलें बाये तुवें कुम करीचें म्हाका आमचें थंय एक इगर्ज नवी इगर्ज बांदून आसा फादर म्हाका पयशे परत दिवंक जायना पयशे नाका बाये तुजे कडेन पयशे दिवंक जायना पयशे नाकात पयशेच सर्वस्व न्ही पयशे की वर्तें दुसरें आसा तें तुवें दितें की म्हण विचारलें ताका पळया फादर वेळ मेळ्ळ्यार दिता म्हणली 4 वर्सां जालीं न्हिदले कडेन आसा तिकाय वेळ ना तिका विचारलें एकूच हांवें कितें म्हळ्यार बाये तुवें पयशे दिवचे नाकात तुवें म्हाका सकाळीं उठून तुजें पुरा काम जाल्लें मागीर काम दुसरे कडेन करचें म्हणया पुरा जाल्लें मागीर 5 कण तेर्स
कोण परा दानी ते इगर्ज बांदून कुमाव करनासात तांच्या पासून 5 कण तेर्स म्हणाचे सांजे निश्चय पयलें केदाळे ते गोतून म्हाका निश्चय पयलें आनी एक 5 कण तेर्स थंयसर काम जावन आसा बऱ्या तरान जावन दी म्हूण इगर्ज कंप्लीट इनॉग्रेशन जाता म्हण सरी तुवें मागणें करचें करते गे म्हणे फादर म्हाका वेळच ना फादर म्हणाले सकाळीं उठलें तर 1 आनी 2 कामांक गे फादर तुमकां तें रांदून वाडटा तुमकां कळना कश्ट कितें गे म्हणून म्हाका 1 आनी 2 कश्ट की फादर सकाळीं उठलें तर तें मागणें हें मागणें आनी कालें आनी ती टी व्ही पळयतना दनपार जावन धरता थोडे पडी ब्रेकफास्ट करूंक वेळ मेळना म्हाका बिरमो दिसली नाका बाये तूं मागणें करनाका हे 2 तेर्स हांव तूं म्हणटा तूं मागणें पळोवन तूं राव म्हूण सांग कोणायकी वेळ ना मुगोचें नांव कोणायकी वेळ ना तुमकां सुवार्ता आयकूंक सुवार्ता परगट करूंक वेळ आसा गी म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार वेळ कोणायकी ना तिकाच वेळ ना म्हणल्या वेळार तुमकां वेळ आसा गी खंडीत तुमकां वेळ ना जाल्यारय तुमी नातल्या वेळांतय इल्लो वेळ सोदून हांगासर आयल्यात आतां घरा गेल्ल्या वेळार जेजून सांगिल्लीं उतरां त्या व्यक्तीक तुज्या कुटुंबादारांतय थंय गेल्ल्या वेळार तुवें कितें करीचें जें कितें तुवें आयकलें बरी खबर हरी एकलें की दिवंक आसा ती मिसांव आमकां जेजून आज दिवचें जावन आसा देखून कोणा सरशीं बेचें जेजू सरशीं वच दुसरें दयाळाय दुसरें जावन आसा लोक आत्मीक खाणा पसून आत्मीक जेवणाक जेजू लागीं आयिल्ले जेवण सोदून जेजू दुसरें जावन आसा दयाळाय आज संवसार मोगाचे न्हू पयशा पासून न्ही कुडीची बूक तामच्या पासून न्ही मनीस खाण जेवण नासतना जियेत खंय जाल्यार कोणी आपली म्हणली दयाळा दाखोवची सिंपती दाखोवची मुजो म्हूण सांगीन मुजो तूं मुजो म्हूण सांगिनासतना ती उतरां आयकूंक आशेवची व्यक्ती साबार जाण संवसारांत आसात खंय तांकां बूक आसा वय तान आसा वय दुडू पयशे ना घर ना वय अस्रो ना जावंक पुरो ह्या सर्व ना मुदें कोणी म्हणी येवन हांव आसा भियेनाका धैर्य घे सिंपथेटीक वर्ड्स दयाळायेचीं उतरां उलयल्ल्या वेळार जेजू तांचे मदें तुजें तोंड तांचे मदें जियोंक आशेता त्या दुकान मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज लोकांक शिसांक जेजू एक लिसांव शिकयता तें कितें म्हळ्यार ना म्हूण केदाळे सांगिनाकात ना म्हूण केदाळे सांगिनाकात जेजून शिसां लागीं विचारलें तुमचें तें कितें आसा ती म्हणलें आमचें तें कांयच ना आमचें इतलो लोक आसा इतले जाणांक खंय तो जेवण दिवचें आमी खंय तो जेवण दिवचें ना ना म्हण नाकात थोड्यांक कितेंय सांगल्यार पयलें येवचें उतारत ना म्हण सांग मागीर जायत म्हळ्यार पयलें नो म्हणचें देखून जेजू म्हणटा पयलें नो म्हण सांगिनाकात कितें करा देवाक हर एक साद आसता एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड तुका आनी म्हाका तें साध्य जावंक पुरो देवाक हर एक साद आसा देखून लोकांक शिकोवन दिता आसतना जेजू ह्या उंड्याचें अजाप करता आसतना जेजू कितें करता शिसांक एक लिसांव शिकयता नो म्हूण सांगिन असो दयाळाय दाखयचे 3 दिसांतून ती हांगाच आसात तुमकां इल्ली बिरमो दिसना गे तांकां पळोवन इल्ली बिरमो दिसना गे त्या देखून तांकां कितें करा तुमी वाडोवंक जाय तांकां वाडोवंक जाय त्या देखून शिसांनी त्या लोकांक पळोवन अशें चिंतलें ते आमचे न्ही ते जुदेव न्ही ते कोण जावन आसले देकापोलीस आसले क्रिस्तांव न्हय आसले अन्य धर्मीचे व्यक्ती तांकां कित्याक आमी करीचे बरेंपण तांकां कित्याक आमी उपकार करीचे ते आमकां कुमक्याक पडटात गी ते आमचे लोक न्हय म्हूण आसले आपले आनी पेले म्हूण आसले आपले आनी पेले त्या देखून जेजू म्हणटा आपले आनी पेले म्हण नाकात कुमो करता आसतना आमी हर एकलें की कुमो करचें कित्याक म्हळ्यार देवान रस्ता आसतना हर एकल्यांचें ब्लड ग्रूप चेंज केला जावंक पुरो जाल्यार ब्लड कलर कोणायचें चेंज करूना ब्लड म्हणटा आसतना मोतीक दोळ्याक येवचेंत रेड त्या देखून म्हाका कोणाय की चेंज करूना हर एकलें की आपलें रूप देवान दिला हर एकलें की आपलेंच स्वास हर एका मनशाक की देवान आपलें श्वास दिला तर आपली पेली म्हणना सगळें आमचींत
हर एकले पासून आमी त्या देखून पळया एकलो सर्वां पासून हे कोविड आयिल्ल्या उपरांत पुरो विसरलात गे म्हणटा तुमी समुदायान 7 मिनटांत आयकुनची उतरां विसरलात गे व्हड आनेक पडी जमा ते गेल्ल्या वेळार विचारा थंयसर एकलो आनी सर्वां हां तशें कळ्ळें गे आनेक पडी 7 मिनटांचें विधान करता आसतना एक पडी पळया खंयसर कितें करेक्ट कितें म्हणून सांगता की थंयसर देखून दयाळय आमी दाखोवंक आसता जेजू शिसांक म्हणून जेजू शिसा लागीं अशें म्हणटा माथेवाच्या सुवार्थेंत 9 अध्याय मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 36 to 38 लोकांचो जमो पळोवन ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें लोकांक पळोवन शिसांक टेन्शन जालें ते टेन्शनान भरलें खंतीन भरलें आनी जेजू कणवळ्यान भरता तेंत डिफरन्स म्हाका तुमकां आनी जेजूक आमी आमच्या घरा मस्त लोक आयले हळू आतां कशें रांदचें रांदलें पावता की सकाळीं की म्हण आमी चिंता बेगीन फ्रिजांत पोर केल्लें सार आसा जें मसले कडेन आसा बेगीन स्टोर रुमांत तांदूळ आसा मोन केल्यार शीत गी पेज गी करन वाडयात कन्नडान सांगतात कितें सांगणी कितें म्हळ्यार ಒಬ್ಬರ ಊಟವನ್ನು 10 ಜನರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಒಬ್ಬರ ಊಟವನ್ನು 10 ಜನರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಆದರೆ 10 ಜನರ ಊಟವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಂತೆದಾಳ ಚಿಕಾಣಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತ ತशें ಆತ भुरग्यांक 10 पॅकेट 10 जाणांक म्हणले कुरकुरे दिवन टीव्ही ऑन कर मोबायल दिवन बसयल्यार भुरगीं 10 पॅकेट कुरकुरे कली करता ते दाळाचें आतां भुरग्यां मुखार सांगूंक जायना ताका भुरगीं आसतना सांगिना हांव तुमी आसतना मात कलेक म्हण तुमी तशें करना 10 जाणांचें जेवण एकल्याक जेवंक जायना खंय एकल्याचें जेवण 10 जाणांनी वांटून जेवेत टेन्शन विथआउट एनी इंटेन्शन त्या देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजूचें काळीज कणवळटा आनी शिसांचें काळीज आनी मोतयेंत टेन्शन भरता अशें जाल्ले वेळार जेजू म्हणटा टेन्शन करनाकात हांव आसता म्हणसर टेन्शन करनाकात देखून म्हाका जेजू आमकां कितें सांगता खंत करनाकात आसलें कितें तें वांटून घेया तुमचे लागीं कितें आसा तें वांटून घेया गरजो समजून घेवं आनेकल्याची गरज कितें म्हूण समजून घेवंक आमकां सिंपथेटीक काळीज जाय कें दयाळायेचें काळीज आमकां जाय कें आनेकल्याची गरज कितें म्हूण समजून घेवंक गरज कितें म्हूण समजून घेवंक त्या देखून म्हाका न्हू आमी आनेकल्याची गरज समजून घेवचें तें लिसांवी जेजू आज आमकां हर एकलें की शिसांक शिकयतना आमकां शिकयता दयाळे आसले वेळा मात्र पेलो म्हणल्यार आमच्या मोतयेंत येना सगळें आमचींत म्हणल्यार मोतयेंत येता त्या देखून जुवा आमच्या सुवार्थेंत 4 अध्याय 30 आनी 5 वर्ड जॉन चॅप्टर 4 verses 35 म्हणलें की कोणाक म्हणे आणि 40 महिने उपरांत लुवण म्हूण तुमीच म्हणटात न्ही हांव तुमकां सांगता तुमचे दोळे उबारून पळया पिकोण दोवी जावन तुमचे दोळे उबारून पळया पिकोण दोवी जावन लुवणेक तयार जाल्ली शेतां पळया लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सासणेक जिणेक पीक रास करता अशें ओंपी आनी लुवपी म्हूण दोगी संतोश पावतात त्या देखून आमी कितें करीचें आमचे दोळे उबारून उक्ते करून आमी पळयचे खंयसर पळयचे म्हाका न्हू उणेपण आसले कडेन पळोवचें न्ही बॅड न्यूज कडेन पळोवचें न्ही गूड न्यूज कडेन आमी पळयचें खंय बरी खबर आमी पळयचें खंय आमचे दोळे उक्ते करून आमी दिवच्या देवा थंय आमची नदर घालीचे खंय दिवंक सकना त्या मनशा मुखार आमचे हात विस्तारून धरचे न्ही त्या देखून जेजू शिसांक 2 विशेश गूण आपणावंक शिकयता तें पयलें जावन आसा वैयक्तीक जबाबदारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड वन
इन्स्टिट्युशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी पयलें जावन आसा म्हजें वैयक्तीक तें सोशल वर्क सेंटर करून दी वा तें इगर्जीतून मांडून हाडून दी आनी तें विन्सेंट दी पॉल सोसायटी करून दी न्ही पयलें तूं जेजू पयलें म्हाका कितें म्हणटा तुजें थंय कितें आसा शिसांग विचारलें सवाल ताणें तुमचें थंय कितें आसा सोमी आमचे लागीं 7 उंडे आसात 7 उंडे आसात गी तुमी कितें करा ते म्हजे सरशी हाडा तेन्ना तुमचे जेजू लागीं आमी दिजे देखून पयलें मोगाचें न्हू कोणा म्हणी आमी कुमकेकचे हात विस्तारून धरचे पयलें आमचे दोनीय हात वयर उबारचे खंय सोमया मुखार आमी कुमक करून आनेकल्याच्या घरा त्या जाग्याक आमी धांवून वयच्या पयलें आमचे दिंबी सक्रामेंत आसतले जेजू मुखार दिंब्यार पडचे खंय आमी बुजावणाची दयाळायेची समाधानाची उतरां आनी एकल्याक बरी खबर दिवंक वेता आसतना उलोवच्या पयलें आमचें तोंड आमची जीब आमचो थाळो सोम्या देवा मुखार आमी उलोवंक जाय खंय त्या वेळार आमकां कितेंय प्रतिफळ आमी अपेक्षे नासतना आमी कंप्लीट दिवंक शकता कंप्लीट दिवंक आमी देखून जेजू कितें म्हणटा वैयक्तीक रेस्पॉन्सिबिलिटी वैयक्तीक जबाबदारी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड वन इन्स्टिट्युशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी एक संघ संसो जावन वावर करचे मागीर संवसारान इतले जण बुकेन आसात म्हूण उलोवचें वा कश्टोवचें मागणें करचें भोव सुलभायचें काम संवसारांत इतलो लोक बुकेन आसा इतल्या जाणांक घर ना रावंक इतल्या जाणां न्हेसूंक मुस्तायकी ना जेजू तांकां दी म्हूण मागणें करचें भोव सुलभायचें काम जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरा देगेन बगल्यान आसतलें एकल्याक 1 किलो तांदूळ दिवचें तें कश्टाचें काम त्या देखून आमी कितें करचें एक संज्ञा आसा कन्नडांत मनुष्य ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ तादून आमी मंगळ ग्रहाक वेचे नाका आमी कितें करीचे आमच्या बगल्यान आमच्या घरच्या शेजारी मस्सण आसात आमच्या वाड्यांत मस्सणां क्रिस्तांव न्हय आसतलीं मस्सण आसात तांकां कुमक करूंक इंडिविज्युअल जावन आमी मुखार येवचें सुवार्ता आज आमकां मेळ्ळी जावन आसा आनी त्या देखून आमी कितें करीचें म्हण सांग दिता आसतना कितें आमच्या मोतींत आसता जें जेजू शिसांक शिकयता क्लियरली सव मेटां शिकयता आमचें चिंताप कशें आसता जें आमी शिकयता पयलें जावन आसा आमी दिता आसतना आमची कॅपॅसिटी कितले म्हण चिंती नजो खंय आमच्या लागीं जें कितें आसा हर एक दिजें खंय जेजूक दिता आसतना म्हळ्यार जेजूक दिवचें म्हळ्यार आमच्या उणेंपण आसलें आमच्या भाव भयणीक तांचें उणेंपण बरोवन दिवंक आमी दिवचें दिता आसतना 100% कंप्लीट दिवंक प्रयत्न करचें खंय कितें दिवचें म्हूण चिंतून बसचें न्ही आसलें दिवचें जेजू म्हणटा इतले जाणांक कशें जेवण दिवचें म्हूण खंत करनाकात तुमचे लागीं कितें आसा म्हूण विचारता आमी मस्सणां आज इतले जाण आयलात कशें हेल्प करचें म्हूण चिंतचें न्ही तुवें तुज्या बगल्यान बसलें एकल्याक हेल्प केला पुरो ताणें आनेकल्याक हेल्प केला पुरो सगळ्यांकी कुमक केलें बरें जाता हनी गुडी हाडला आमकां एक फूल दिवंक सकत ना आसची ना जावंक पुरो फूल न्हय जाल्यार फुलाचें दिवंक म्हणी आमकां देवान सकत दिला देखून पाप फ्रांसीस अशें म्हणटा बाबा फ्रांसीस सांगता दिवंकू जायना तितलो दुबळो संवसारांत कोणीय नात ಕೊಡಲಾಗದಷ್ಟು ಬಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಣಿನಾನ್ ಹರಿಯಕ್ಲೆಂಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಣಿ ದೇವಾನ್ ದಿಲ್ಲ दिवंक त्या देखून दिता आसतना कितें दिवचें म्हूण चिंतून रावा नाकात आनी एकलें तें कितें परां आसा तुजें तें कितें आसा सक्कडी सांगता घाला जेजून सांगचें पळया तुजे लागीं कितें आसा हांचे लागीं कितें आसा सक्कडी सांगता घाला एकल्यान सात उंडे दिले आनी एकली म्हणली म्हजे लागीं ल्हानशे थोडे कोरवे आसात माशले आसा तें दिवंगी दी सगळ्यांनी दिलें सांगता घालें मागीर ताजेर आशिर्वाद घालन तें सगळ्यांकी वांटलें दयाळ्या म्हूण सांगलां मगाचें न्हू दयाळ्या म्हळ्यार सगळ्यान तें आसलें सांगता घालचें आनी एकामेकां तें वांटून घेवचें दिल्ल्या वेळार हांवें इतलें दिलें म्हूण खंत करना सगळें 7 उंडे आसले म्हजे लागीं पुरो हांवें दिलें म्हूण सांगचें न्हय खंय दिजें खंय आनी विसराचें खंय तुवें दिल्लें लेख थंयसर तो बरोवन दवरता खंय बरोवन दवरचें काम ताजें तुजें न्हय लेख दवरचें काम आमचें न्हय खंय आमचें दिवचें मात्र काम खंय कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका दिलां हांवें हेरांक दिवंक आसा खंय
आनी 6वें जावन आसा आमचें तें आसलें दिता आसतना बऱ्या मोनान दिवचें हँडल विथ केअरफुली दिवचें दुसऱ्यांक दिवचें न्ही म्हूण सांगून आमी खंय कोणायकय नाका जाल्लें दिवचें न्हय की बऱ्यांतलें बरें आमी दिवचें हँडल विथ केअर मोगान दिवचें शिस्त कित्याक म्हणाले आमच्या लागीं कांयच ना म्हूण सांगून ताका एक कारण आसा थंयसर शॉपां हॉटेलां कॅन्टिनां खंयचीं नासतलीं आमी वचता 4थ्या वळीन 8व्या अध्यायान 4थ्या वळीन आमी वचता थंयसर लोक नासतलीं कांय नासतलें खाली गुडो दोंगर मात्र आसले थंयसर लोक आसले आनी थंयसर आसलें संपन्न रिसोर्सीस मस्त उणें केवल 7 उणें मात्र आसले आनी इल्लेशे मासले कोरबे मात्र आसले आनी थंयसर आसलेल्या जणांक मस्त गरज आसली जेजू म्हणटा तुमच्या लागीं कितलें आसा म्हणलें गरजेचें न्ही तुमी कोणाच्या हातान दितात म्हणलें गरजेचें आनी ताणें सगळ्यांनी आपल्या रिसोर्सीस सांगात हाडले ते एकल्यान मात्र 7 उंडे दिल्ले न्ही जावंक पुरो थोडे न्ही सांगाता मेळ हाडिल्ले उंडे सांगाता घालून 7 उंडे जाले जावंक पुरो गुत्तो ना म्हाका न्हू तांणी उदार मन दाखयलें आनी तें उदार मन तांणी कितें केलें जेजूच्या हातांत समर्पण दिलें जेजून आशिर्वाद केलें आनी हर एकलें की वाडलें तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज तुजें तें कितें आसा तें जेजूच्या हातांत दिवचो वेळ ह्या आराधना वेळार तुजें तें जें कितें आसा हर एकी जेजूक दिवंक एक प्रयत्न कर निरास बेजाराई उणेंपण म्हज्या लागीं कांयच ना म्हूण चिंतेगी कांयच ना म्हणलेंत आसा म्हूण जेजू दाखयता इम्पॉसिबल म्हणलेंत आय एम पॉसिबल म्हणलें जेजू दाखयता ताका देखून तुजें तें असाध्य देवा मुखार हाड सोम्या मुखार हाड ह्या आराधना वेळार हर एक आमी जेजू समर्पण दिवया तो व्यक्ती जेजूक मेळ्ळो ताची सगळी जिणी बदल गया सगळी जिणी बदलली आज तूं सकाळीं 9 वरांतून आतां 11:30 वरां पर्यंत ह्याच जेजूक मेळोवंक आत्मीक ताणेन बुकेन तूं हांगासर आयले गी म्हज्या मोगाच्या भावानी भयणी तुका जेजू आपयता तरया ही आराधना वेळार जेजू लागीं थोडोसो वेळ उलोवंक आमी प्रयत्न करया आमचें वजें हळू करूंक प्रयत्न करया आमच्या काळांत आसलें दूख खंत बेजाराई ताका आमी समर्पण दिवया आनी सांगे जेजू हांव तुजे सांगाता येजें म्हूण चिंतलो तुज्या सांगा तुज्या फाटला जावन तुज्या सांगाताच हांव येजें म्हूण चिंतलो जेजू आयची सुवार्ता आयकल्ल्या वेळार म्हाका कळ्ळें हांवें फाटीं म्हज्या घरा वचाचें म्हज्या कुटुंबांत वचाचें म्हज्या कुटुंबादारांक हांवें मेळाचें आनी सुवार्ता परगट करीचे तर म्हाका कुरपा दी म्हूण माग्यांगी ह्या आराधनाच्या गितां मुखांतर मरिफात जेजूक आमचे मदें आतां स्वागत करया तूं सोमो करता तुका अर्घा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता तूं सोमो करता तुका अर्घा दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सर पडोळ वंदिता दनिया आराधन हांव करता सोमिया
सरपोडून वंदितादनिया आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार तूं आमच्या मदें हजर आसय आराधन हांव करता जेजू तुका सर पडून तुका वंदिता तूं म्हजो राय म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो सर्वंडा तूं जेजू देवसार लागले व्यक्तीन तुजो मोगाचो अनुभव केलो तुजी दयाळाय खाकूळ ताणें अनुभव केली आनी सगळ्यांकी वचून ताणें सांगलें हांव मेस्सियाक भेटला हांव सर्वंतराक भेटला मुझी जीनी बदलली मेरा जीवन बदल बदल गया तेरा तुम्हारा जीवन भी बदलेगा तुमचे जीवन ही परिवर्तन जाता ताजे सशी येया म्हण आपयलें आनी ते लोक हरी हरीने म्हणले बरी तुका पळोवंक आयलो जेजू आज हांव ती आत्मीक बूक तान थांबोवंक तुजे सशी आयला सोम्या म्हाका तुजीं उतरां आयकूंक आशा आसा इतलो वेळ हांवें बसून तुजीं उतरां आयकलीं जेजू आतां तूं म्हजे लागीं उलय म्हज्या काळजांत उलय म्हज्या मतींत उलय म्हजें हर एक भार खंत बेजाराई पयस कर जेजू म्हज्या लागीं उलय म्हज्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एका सांद्या लागीं उलय निराश जाल्ले वेळा उलय खंती बेजारायंत बुडले वेळा उलय दूख सडले वेळा उलय जेजू म्हजे लागीं उलय आराधन हांव करतां जेजू तुका सर पडून तुका वंदितां जेजू तूं म्हजो स्वामी म्हजो राई म्हजो धनी तुंच म्हजें सर्वस्व म्हूण मानून घेता सोम्या आराधन हांव करतां सर पडून वंदितां आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदितां सर सोम्या पडून वंदितांगनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदितांगनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हाका थंय आसले तो लोकां जम्यामध्ये आसलो तो देवस्तार लागलो व्यक्ती जेजूच म्हजो स्वामी म्हूण मानून घेता
आनी ताजी जिणी कंप्लीट बदलता. ताजे ते आसलो देंवचार सोडवेता, नवी जिणी ताका मेळटा. तो एक सादो संपूर्ण मोगान बरयल्लो दयाळसो व्यक्ती जावन परिवर्तन जाता. आनी जेजूक तूं सर्वणदार म्हूण मानून घेतल्या वेळार तुजी जिणी बदलता. सगळ्या जिवितांत जेजूचे आशिर्वाद पडटा. तर तुझे जिणी जेजू समर्पण दी आनी सांग, जेजू तुका आराधन करता. म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता. सोमिया तुमचो म्हजो सोमी, म्हजो सर्वणदार. यू आर माय सेवियर. नी ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೆ, ನೀ ನನ್ನ ಜೀವದಾತ. तुमचो म्हजो सोमी, तुमचो म्हजो सर्वणदार. यू आर माय सेवियर. तुझी स्तुती गाता सोमया, तुका महिमा दिता ननिया. तुझी स्तुती गाता सोमया, तुका महिमा दिता ननिया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. दोनी हात आमच्या वयर बरया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोनी हात आमचे जेजू मुखार विस्तारून दर्या मंगाचे नांव. काकुळतीचो दर्यो तो, ताची काकुळत आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर, आमच्या जिवितांत वळोवन दी. खंयसर उणेंपण आसा थंयसर जेजूचें हजरपण उणेंपण भरून दिता. शिसांनी चिंतलें आमच्या मदें उणेंपण आसा, ताणें जेजू आसा म्हणून चिंतूंक गोत्तना. खंयसर जेजू आसा, जेजू हर एके उणेंपण भरून दिवंक शकता. तुज्या जिवितांत खंयसर उणेंपण आसा थंयसर जेजूक आपया मोगाचें न्हू. हे जेजू म्हज्या काळजांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या घराण्यांत, म्हज्या शेजार समारामदें, म्हज्या भुरग्यांच्या मोतींत समाधान ना. वायट सवयेक वळख जालात, वाट सुकून चल आसात. असमाधानाची जिणी म्हजी जिणी जावन आसा. जेजू म्हजे थंय ये. तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुमचो म्हजो सोमी म्हूण हांव मानून घेता जेजू. तूं म्हाका जाय, तुका आराधन करता. दोनी हात अशेंच विस्तारून दर्या. काळीज उगड्या. सकास स्लोली जेजू कुत्त पळोवन आमी सांगया, जेजू तूं म्हज्या काळजांत ये. तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. तुका दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता. तुका दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा.
मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा सोमिया मुझा देवा अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका स्तुती तुका मुझा सोमिया अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका मुझा सोमिया. जेजू म्हणटा हांवच जिवीत असो म्हणटो कोणासरशी वेचे म्हूण चिंतून आसात की जिवीत असो आनी जिवीत दिवचो उंडो जेजू हांगासर आसा. त्या जेजू सरशी तुमी आयल्यात मोगाच्या भावान आनी भयणी. जेजू सरशी आयिल्ल्यांक निराश जावन जेजू कोणाय की घरा धाडचो ना. त्या जेजू लागीं तुमचें काळीज उगडा, ताचे लागीं उलोवंक एक प्रयत्न करा. तुमच्या काळजाचे अत्रेग कितें पुरा मोतींत आसा घुसपड, कितें पुरा खंत आसा हर एक ताच्या मुखार दवरूंक एक प्रयत्न करया. आमी कितलें उलयता म्हणलें गरजेचें न्ही. जेजू आमचें उतरां आयकना बगर काळजान कितें घडटा तें आयकता. काळीज केदाळय फट सांगिना खंय, सतत उलयता खंय. देखून देव आमचें उतरां आयकुनचें की सड आमचें मागणें खंयतोन येता म्हूण पळयता. काळजांतोन येता जाल्यार तुजें मागणें ताका आयकता. भियेनाका, ನಿರಾಶ ಏನಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ. आज आमी इतलेंत मागणें करीचे मोगाचें न्हू. म्हज्या सांगाता राव जेसू, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಯೇಸುವೆ. दुखांत खंतींत उणेपणांत म्हज्या सांगाता राव जेसू. शीस जेजू सांगाता दोणयेर पैण करता आसतना बुडचो वेळ आयिल्ल्या वेळार शीस भियेले, कितें करचें म्हूण कळुना. जेजू आसा म्हणलें तें विसरले. मस्तपटी आमकांय तशें मोगाचें न्हू. कितले पटी रितीरेक आयल्या री, देवाचें उतर आयकलां री, वाचल्या री, नियेळ्ळ्या री, थोडे पटी कस आयिल्ल्या वेळार आमी तरतरता. कितें करीचें म्हूण कळना जाल्यार आमी थंयच रावना नजो मोगाचें न्हू. आमी जेजू हरशीं फाटीं येयचें. जेजू आमी बुडता म्हूण ताणें बोब गेली. तक्षण जेजू म्हणटा कित्याक भियेता? हांव आसा, भियेनाका. आज आमी जेजूक लागीं कित्त मागणें कर. जेजू ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು. ಮುಜ ಸಂಗತ ರಾವ್ ಜೇಸು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪಯಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರಬಹುದು, ಕಲ್ಲುಗಳಿರಬಹುದು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಯೇಸುವೆ ಹತ್ತಿರ ಇರು. मुझे संगी राव जेजू. म्हज्या सांगाता सल जेजू. म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या कुटुंबांत, तुमच्या खासदारी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत जेजू कापया. जेजू तुमच्या सांगाता सलोंक कशें येता. जेजू सांगाता सल्ले वेळार जिणींत बदलाता मोगाचें न्हू. झकेस म्हणलो मोठो व्यक्ती रुखार सण बसल्लो. ताका सकलां आपयलें. ये झकेसा, हांव तुज्या घरा येवंक कशें येता. जेजू आनी झकेस सांगाता सल नेताले. ह्या जिविताच्या पैणाच्या वाट्यार मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू सांगाता आमी समकुया. जेजू सांगाता आमी सोलोवंक प्रयत्न करया. जेजू ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು.
म्हज्या सांगाता तूं राव ओ जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना म्हज्या सांगाता तूं राव ए जेसू हांव तुजे शिवाय जियेना मेरे साथ ही रहना प्यारा यीशु, तेरे बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारा यीशु, तेरे बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तेरे बिन मैं जीना पाऊंगा। तेरे बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तेरे बिन मैं जीना पाऊंगा। ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. जेजू तू आमच्या सांगता राव, म्हणजे जिवितांत सांगता राव जेजू, म्हणजे कश्टांच्या जिवितांत, उणेपणाच्या जिवितांत, अस्कतकायेंत सबार पोटी आमकां निराश जाल्ल्या वेळार, थोड्यांची उतरां आमकां आयकूंक जायनासतना बेजार पाविल्ल्या वेळार, एकसुरपण भोगिल्ल्या वेळार, खंती दुखेंत बुडिल्ल्या वेळार, निराश जाल्ल्या वेळार, कोणूच ना म्हूण भोगिल्ल्या वेळार म्हजी म्हणली हर एकली म्हजे तोंड पयस गेल्ल्या वेळार, हर एकल्यानी सांडल्ल्या वेळार म्हज्या सांगता राव जेजू, म्हजे लागीं उलय जेजू, म्हजें तें म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवितांत तूं उलय जेजू. जेजू लागीं उलया. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा आमच्या जिविताचे काळोख पयस करून वेळा जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करूया. काळोखाच्या वेळा उसवाडसा मोरानाच्या वेळा जीव मोसोसा ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. आज आमी आमचे सर एक गरज जेजू मुखार समर्पण दिवया. हांगासर तुमी येता आसतना कलमडीच्या मायेंत सबार ते सामान तुमी घेवन आयला जावंक पुरो. भलायकेची माय आमकां हर एकलें की जेजू हरशीं आपोवन व्हरून सांगता आळे पुता हांगासर आसा जेजू, मागा तुमकां मेळटा म्हूण. आनी तीच माई आज आमी आराधना वेळार रितीरे वेळार दिंब्यार पडून वा बसून उबे रावून मागणें करता आसतना ती माई आम्हा सर्वां पासून विनंती करता. खानांत उणेपण पडिल्ल्या वेळार, खाना गांवांत पडिल्ल्या उणेपणांत मरी माई समजून घेता, ती बिरमोत्यान भरता. आनी आमी आयकता आज आयकल्ल्या शिकवणेंत आमी आयकलें जेजूचें काळीज कणवळ्यान भरलें. ताणें बिरमोत पावली लोकां थंय आनी तो तांच्या गरजांक पावता. तुमी सकाळीं 9 वरांतून आतां पर्यंत तुमी बसून सुमेचें उतरां आयकल्ल्या वेळार
जेजू मुजेर आनी तुमचेर बिरमत पावना गे मोगाचें न्हू खंडीत पावता तुमी ताच्या पासून वेळ दिल्यार जेजू खंडीत जावन तुमी दिल्ल्या वेळाक प्रतिफळ दिता देव जेजू कोणाचें रीण दवरूंक आशेना ताका प्रतिफळ दिता हर एकलें की तुमकां प्रतिफळ दिता निराश जायनाकात भियेनाकात जेजू आसा तुमचे मदें म्हणजे सांगाता राव जेजू हर एक दीस म्हणले बरें सांगाता राव तादेखून तो व्यक्ती म्हणालो देवसर रागुल्लो व्यक्ती जेजू हांव तुजे सांगाता येता जेजू म्हणालो नाका पोता तुमी येवचें नाका तुवें तुज्या कुटुंबांक पाटी वसाची जेजू तुका म्हणटा जेजू हांव तुजे सांगाता हांगाच रावूंक आशिल्लो जेजू नाका पोता हांगा रावचें नाका दुसरें की अवकाश करंदी येवंक तूं तुज्या घरा वच तुज्या कुटुंबांत वच त्या कश्टा मदें उणेपणा मदें सवाला मदें सबार तुज्या टेन्शना मदें तुवें जियोंक आसा थंयसर तुवें आज आयकल्लीं उतरां बरी खबर परगट करूंक आसा जेजूक तुजी हर एक तेसावां समर्पण दी आज तूं हांगासर येता आसतना कितें पुरा तेसावां मोतीन दवरल्यात हर एक समर्पण दिवया कोणी तुमी आमच्या मदें हांगासर आसलीं कितें म्हणी तेसावां दवर हांगासर आयल्यात म्हळ्यार स्पेशल इंटेन्शन हांगासर आयले जाल्यार ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಯಾಜಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ कोणी हांगासर आसले तुमी विशेष तेसावां हांगासर मोती हाडून आयल्या जाल्यार कितें म्हणी गरजा घेवन सर हांगासर आयल्या जाल्यार हर एक तुमचे तेसावां जेजू कडेन समर्पण दिया कितें पुरा मोतींत काळजांत आसा हर एक समर्पण दिया एनी युअर पर्सनल इंटेन्शन्स खंयचे म्हणे आसल्यार हर एक जेजूक समर्पण दिवया मौनपणी जेजू कडेन सांगा जेजू म्हजें एक पर्सनल इंटेन्शन आसा म्हाका कितें एक उणेंपण म्हणचें बगता म्हज्या कुटुंबाच्या गरजां बसून हांव मागणें करूंक आयलां कितें गे म्हाका मोतींत आसा हर एक जेजू कडेन समर्पण दिया उलया हांगासर कोणी म्हणी तुमी पिडेस्त जावन हांगासर आयल्यात की भलायकी मेळा जेवण मागणें करूंक आयल्यात की तुमी उबे रावा तांकल्यार तुमकां बरी भलायकी मेळून आमी मागणें करता भुरग्यांच्या शिकपा पासून भुरग्यांक बरी सैरीक मेळून दी वा आमच्या कोर्टांत केसी आसात ते सगळे आमकां बेगीन परिहार जावं दी आमच्या कुटुंबाच्या समस्या पयस वचून दी म्हज्या पतीनेक पिवण्याची संवय आसा आमल पिवण्याची संवय आसा ड्रग एडिक्ट जाला कुटुंबान सांदे सुटका मेळाची आमकां आमच्या कुटुंबांत काजार जिवितांत समाधान ना समाधान मेळचें परगांवांत आसलेल्या पासून मागणें करीचे म्हणचें बगता की उबे रावा तुमच्या पासून तुमची गरजा आमी समर्पण दिवन मागता ह्या वेळार सर आमची गरजां जेजू मुखार आमी समर्पण दिवया मोगाचें न्हू जें कितें तुमकां आज मागणें करूंक आशा आसा हर एक जेजू कडेन उलया हर एक मागणें आयकून जेजू आमच्या मदें आसा दोनी हात आमचे वयर उबारया सर आमचे त्या सामा जेजूक समर्पण दिवया दोड्या दांके आनी संपूर्ण समर्पणेन जेजू लागीं आमी मागया जेजू आमचें मागणें आयकता त्या मागणें आयकुच्या देवाक आमकांच आमी संपूर्ण समर्पण दिवन मागया हालेलुया 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 जेजू हांगासर तुजें उतर आयकूंक कलमाडी मायेच्या पोण शेताक हांगासर वेलंगणी मायेच्या पोण शेताक आयिल्ल्या वेळार ह्या सर भुरग्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल सम्या हर एका भुरग्यांक तुजी खाकूळ दाखय हर एकल्यांचेर आशिर्वाद देवन येवं दी तुजे कृपा तांकां देवून दी मेळून दी सम्या हर एकल्यांक तांकां मागलें मेळचें बरें जावं दी पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळून दी कोणाक परांक आत्मीक भलायकी जाय कोणाक परा कुडीची भलायकी जाय कोणाक परा मोतीची भलायकी जाय सम ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग फॉर इमोशनल डिसऑर्डर हर एकल्यांकी भलायकी दिजो हील देम फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड तुज्या हर एकल्यांच्या तुका समर्पण दिता सुम्या हर एकल्यांक आशिर्वाद दी कृपेन बोर सुम्या आशिर्वाद दी म्हूण मागता हालेलुया 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 जेजूचे आशिर्वाद स्वीकार करून आमकांच आमी आयती करया हे देवडा सक्रामेंता गिता मरिफात आमकांच जेजूक समर्पण दिवया जेजू आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर दिवच्या ते आशिर्वाद स्वीकार करया सस्तानमा करूया त्या रूपबो
बाबाची बोक्तिप्या जसे बाबा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ता एकाच ताळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलय. तुझ्या सरवणेचो फळ सुद्दां आमचे ते आमी बगीसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्याराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. बापा समोर सर्वय आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतर हे आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना या गव्यास एकाच ताळ्या उल्हासून एक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिया ताणें केल्ल्या उपकारां या गम्यास एकाच ताळ्या उल्हासून एक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिया ताणें केल्ल्या उपकारां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्तई मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयची लितुर्जी आमकां हर एकलेकी एक विशेष आपण दिता. जुवांव बावतीस ताजे जल्मा दिवस आज आमी आचरण करनासतना हें दबाजीक परब आमी आचरण करनासतना जुवांव बावतिस्त एक संदेश आनी आज आमी ह्या रितीऱ्या वेळार वा नव्याण्या वेळार आयकल्लें संदेश दोनी एकच जावन आसा. तो व्यक्ती जेजूतोन बरेंपण जोडिल्लो सुटका आपणयल्लो व्यक्ती वचून हेरांक बरी खबर दिता आनी जेजूक बोट करून दाखयता. ताजे सरशीन तुमी फाटीं वसा म्हणटा आनी जुवांव बावतिस्त हर एका संदर्भारी जेजूक बोट करून दाखयता आनी म्हणटा थंयसर आसा सोरवणदार थंय वसा म्हूण. आज आमी आमच्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या याजकी जिवितांत तुमी कुटुंबाचे हंदे जावन आमी जियेत आसतना केदाळा हांव म्हूण आमी जियेता ते जाल्यार आमी सोलवता जिवितांत. आमी कितें गरजेचें ऑल ग्लोरी टू गॉड. त्या देखून किर्तनांत 115 पयली वळ अशी म्हणटा आमकां न्ही सर्वेस्परा आमकां न्ही तुका जावं सर्व महिमा आनी पदवी. त्या देखून म्हाका केदाळा आमी देवाक महिमा दिता देवाचें नांव आमी वाखणटा
थंयसर आसा हर एकल्यांच्या जिवितांत संतोष आनी समाधान. तातूंत कितें करीचें? आज जो हांव बावतीस्त आमकां सांगता, जेजूस तशीं तुमी वसा, थंयसर आसा सर्वणदार. आनी खालतेपणाचें जिणी तो जियेलो. ताजे जिणी एक उद्देशान तो जियेल्लो आनी देवान कित्याक ताका संवसार धाडिल्लें तें जारी करूंक ताणें प्रयत्न केले, मात्र न्ही जारी जाता म्हणसरी वावरलो. आमकांय हर एकलें मोगाचें न्हू. आमी वाचता जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत चॅप्टर 11:29 आमी वाचता. 29:11 वाक्यांत आमी वाचता. आमच्या हर एकल्यांच्या जिविता विशयान देवाक एक येवजण आसा, एक प्लॅन आसा. तें प्लॅन जारी जावचे पसून आमी ताच्या पांयां तळा बसून ताचें उतरां आयकाचें आनी आमकांय तो एक अवकाश आज आसा. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी विशेश तरान मागया. हांगासर कोण परा जॉन म्हणले नांवाचे आमचो भाव हांगासर जॉन आसा, ताचें फेस्त आसा, ताच्या पासून आमी मागणें करया. आनी हांगासर कोण परा जॉन आसात तांकां हर एक कडले मागता. विशेश तरान आज हांगासर पुण क्षेत्राचे निर्देशक वा रेक्टर फादर बॅप्टिस्ट हांगासर आसात, जावं बॅप्टिस्ट वैगिने, तांचें फेस्त आसा. देखून तांच्या पासून आमी मागया आज विशेश तरान. आनी हांगासर कोण बावतीस्त म्हण सगळ्यां पासून आमी मागया. तांच्या पासून मात्र न्ही, आमच्या पासून आमी मागया. आमी एक जुवांव बावतिस्त बरी आमची जिणी आय सेंटर्ड तो न्हू, क्रायस्ट सेंटर्ड जायचे. तसली जिणी आमकां मेळूं दी म्हण मागया. कितले पटी आमी चुकून पडल्या. कशें चुकून पडल्या? हांव मुजें म्हण हांव जियेलां. हेरांक कुमो करूंक, हेरांच्या विशयान आमी कणवळाय दाखोवंक, मोगान उलोवंक आमी चुकून पडल्या. ह्या सर आमच्या पथकां बसून देवातून आमच्या भाव भयणीतून आतां बोगसने मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पिता देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेव सदांच संख्वार मरये सगळ्या देवदां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परा देवा लागीं विनादे घरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva O Sarki Ani Shanti Tacha Ishta Somsari Service Pora Deva Sagi Charaya सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट तो बापाच्या उजव्या कोसार आमचे मागणे मारून घे
आनी त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे मायने जेसू Krista एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमीन आमीन प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बसयलेल्या सर्वणदाराक घेवन तुजे परबेक तयार करचे खातीर भगवन जुबांक तुवें उपजायलोय आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सर्वणदारा जेजूचो सगळो काळजान पाटला करूंक आनी ह्या भाशेन शांती आनी संतोष सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो जियेत आनी आजवट चलयता सस्नांच्या सस्ना आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. द्वीपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोनचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हजे आवयच्या कुसव्यान थावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पासलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इज्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशीं हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो, हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करचिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताचे शीं परतून हाडूंक, इज्रायल परचेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इज्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावाना. म्हजी चडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें देवाची ओडकार. तुझ्या रसनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका तीन वाजता. तुझ्या रसनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका तीन वाजता. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखताय. म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय. म्हजें मोतींतलीं चिंतना पयस तावन सुतूं पारकिताय. हांव चलूं आनी दूं हें सगळें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. तुझ्या रसनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका तीन वाजता. म्हजी अंतर्मळां घडलोलो, म्हजे आवयच्या गर्भांत म्हाका विणलोलो तुंस न्हय बे.
म्हज्या सैमाचे अद्भुत घडणे खातीर तुज्या रसण्याच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता तुज्या रसण्याच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता तुज्या रसण्याच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. दरदुताच्या त्रस्त्या पुस्तकांतलें वाचप. त्यावेळी पाऊल म्हणालो, देवान दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताजे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगचो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हजी अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेंतावन देवान इस्रायेलाक एक सोडवणदार दिलो. तोच तो जेजू. जुवांक सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा थंय फाटी परतल्ल्याचो गुर्त म्हणून स्नान परगट केलें. अशें ताजे येण्याची तयारी केली. आपलें मण्यारपण अखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात? तो हांव न्हय. तर आयका, म्हज्या उपरांत येता एकलो, ताज्या पांयांच्यो वांडो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावानो, अब्राहामाच्या संततीच्यानो आनी तुमी देवाच्या भिरांतेन चलतल्या न्हू. हो बचावेचो संदेश आमकांच म्हणून देवान पाठयला. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. Alleluia, 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 alleluia. आणि तुका बाळा परमोन्नत सुप्रवादी म्हूण थेले. ताची वाट तयार करूं सोम्या मुखार तूं वेतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. प्रसूतपणाचे दीस बरतेस एलिझाबेथेन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिच्या थंय वर्ती दाया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेसामारांक आनी सैरादाऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नात करूंक आयली आनी ताका जाकारे म्हणून ताच्या बापायचें नांवूच दिवचार आसलें. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांव असो तुमच्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिच्या लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी ते बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकारेन एक फोळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन सोमेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. ताच्या शेजारचीं समेस्त भियेलीं. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्लीं सगळां ह्या विशयान चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं,
हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत आनी जाय की सर्वेस्पराचो हात ताच्या सवय आसलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता. आमच्या बावडत्याचे उसारणी आमी करया. सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्पदिदार बापाक सगळ्यांनी प्रितमेच्या इसणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक सो पवित्र त्योहारी गर्भी संबोलो अंगो आमी तों संबोलो फोन सुलभा कणे कसले ताका कुर्साल सोडलो तो मेलो आणि दगानी केलो तो मेल्ले मध्ये गेलो तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो. सर्गात सुटलो सर्व पदवीदार बाबाच्या उज्या गोजला थंय गांवची मनसिबी करून ते येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार हत्यांचे बक्षणे कुडीचे जिवंतपण हस्तांचे जिवीत. आमेन. पानसंको नूरा हनंदो 111. संत स्फोरिताच्या अर्ध्या दिसा कानी कोकिबू आमी आयल्या बापा ओपून थिता अर्ध्या मोगान तुका स्वीकार तुमकय बापा स्वीकार तुमकय बापा. Polo waso, wainda kaso, foi pontiso, amcha kastaso. Polo waso, wainda kaso, foi pontiso, amcha kastaso. Sweegar karo e bapa, बगरता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करू ए बापा. बगरता मासान क्रिस्ताच्या संत स्फोरिताच्या अर्ध्या दिसा कानी कोकिबू आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तुमकय बापा स्वीकार तुमकय बापा. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानतात आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्फूर्त मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, स्नान दतारा बगेवन जुवावन संवसाराचे पाप काडतेल्या शेळयेक दाखोवन दिलो आनी ह्या स्नान दताराचो जल्म संतोशान संभ्रमो त्याच निश्कळांक शेळयेक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तूं दुलोप शेळी जेजू सर मनशाचो एकवट सुरवणदार म्हूण आमच्या काळजान मानून दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुशव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्म आयिल्ल्या सर मनशां प्रास व्हरतो मान ताका फावो केले. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सरवणदाराक जल्मचे आदेशी वळखून आपले आवयच्या कुशव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराची पाप काडटल्या शेळयेक आपल्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्या मदें ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलो. जोर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाऱ्याक स्नान दिलें आनी वळते उदक आपले भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपणाची रक्ताची. मरणांत लेकून उजवाडाक ताणें साक्ष दिली. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेन तुका वाकणू निरंतरी तुजे महिमेचें किर्तन आमी गायता. Povit, 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 dălbaranțo सर्वेच पोर्तो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी एता काका जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेणक स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, हे म्हजे रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थसो गोट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सरवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती आनी तुजो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंतदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाटय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे खातीर येवंक भाग म्हाका पावना पूण त्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळजांत म्हज्या ये सोम्या कुरपेन तुज्या भरधन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या भर सांबाळ म्हाका जीव नभोक्त. वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या भर सांबाळ म्हाका जीव नभोक्त. सूर्यो तो सर्गीसो फांकय प्रकाश कुरपेसो निवार काळोख पातकासो ओ शिवर कुरपेसो ओ सोम्या शिवर कुरपेसो कर म्हाका दायजी सर्गीसो. सोम्या म्हज्या ये सोम्या कुरपेन तुज्या भरधन्या वेंगेन म्हाका धर
मोगान तुझ्या बर सांभाळ म्हाका चिनो कर वेंगेन म्हाका बर मोगान तुझ्या बर सांभाळ म्हाका चिनो बरो डोळी तूं आमचो शेळया मोगान सरुसो आधार आमकां दितुसो दीनपणान मोगासो दिसोम्या सांगात मोगासो कर्माका खरजीस तुसो कळसान मोच्या सोम्या कुरपें तुझ्या परदन्या बेगीन म्हाका दर मोगान तुझ्या बर सांभाळ म्हाका जीव नवो बेगीन म्हाका दर सांभाळ सांभाळ म्हाका जीव नवो प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या दयाळ बापा भगवंत जुवांव स्नान दाताराचे जल्म परब आमी आज संतोषान संभ्रमली. सरवणदरा मुखार सारको कलतो जावन ताच्या वणाचे नादे सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें वळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणयेंत जेजू वाडत वाडत वचून निर्मी म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बातें तुम्ही स्वीकार करचे. लॉर्ना फर्नांडीस कालमाडी, ग्रेटा विल्फ्रेड कार्डोजा मणिपाल, लूसी डिसोजा मणिपाल, आलजेन इवा कास्तिलिनो पामोरो, तशेंच लिल्ली अंद्रादे लूड्सवाडो. वेलंकनी साहेबिणीच्या नव्यान आमी करया. दायकन तुमकां जाता जाल्यार दिंबी घाला. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये भोव नितळे अंकारी भोव भगवंत त्रिंदादेन जेजूचे भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विंसून काडले. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भोगल्या दीक वर्ता आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो स्व आनंद परतान तुका दिवंक वा तूं आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता. हे दुखेस्त तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतला. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकोटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदवन
भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या पासत विनाती कर देवाची भोव भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्ही तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता ते सवाय ह्या परी आसात बरी भलायकी कुटुंबाच्या सन्यांक मेळोवंक मोतीक समाधान स्किन प्रॉब्लेम गूण जावंक तोंडांची खतां गूण जावंक गांठी दूख गूण जावंक कोर्ट केस पाटी काडूंक राती बरी न्हीद पडोवंक शिकपांत उर्बा येवंक किडनी स्टोन गूण जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक जीब सुडाल जावंक कामाचें प्रमोशन मेळोवंक कुटुंबान माया मोग ब्लड एलर्जी गूण जावंक डस्ट एलर्जी गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक आमाल पियोवणें सोडूंक गोव बायले मदें सोडदोड बरें काम बरो पाग मेळोवंक तोंडांत पडिल्लीं फोड गूण जावंक पोटांत आसच्या भुरग्याची वाडावळी सारकी जावंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक कुटुंबांत मोग मेळोवंक परिक्षेंत बरें करून बरोवंक पोटांत उलोवप आनी एसिडिटी गूण जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक रीण फारीक जावंक गर्भकोशांत आसचो गुळो गूण जावंक इस्रायलाक वयची पेपर वर्क डॉक्युमेंट क्लियर जावंक संपूर्ण भलायकी पाटी मेळोवंक मेडिकल सीट मेळोवंक नीट एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक क्रिएटीव लेवल नॉर्मल येवंक युरोप बरें काम मेळोवंक केस सटचे रावंक पांयांच्या शिरांची गाय गूण जावच्या पासत ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनांत हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेंनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयला सैमावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता नमान बरी हे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो की मरिये देवाची माय आमा उपयोगाती विनती कर आता आमच्या मरणाच्या नमान बरी हे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाची माय आमा पाप्यांखातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरी हे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाची माय आमा पाप्यांखातीर विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवान सपार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दी म्हूण हांव वत्रेकतां हे दुखे संचय बुजावणे देवाचो पुत्र मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोन दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोन दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बाप तुजे सशी पावों थी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचा सवे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन काकुलदारा सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाये लागी आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या
आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोमे आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हे पवित्रात्म्या रचणारा हानी कुरपेची पांढरा भर ही कालसा तुझी रचना एक रामका तुझी थेंपला तुका तर म्हणटात पराक्लीत तो देणे देवाची उचित तो केण मोगाचे सजीवीत उसो आत्म्या तेल गमगमी तो ते बसावणे बापाचे बोटाच्या उजव्या हाताचे देव सायबा तुझी साथेनी दिताय आमकां जीव समसनी कसय मोगाच्या काळजांनी पेटय उसवाड सर्विश्व्यानी पयस कर कोडीची अस्त काय अत्याक आमच्या दिबोड गठा दावडय सर्व आमच्या दुस्मना दिसो कसाय आमच्या दिसा सच्या कामी वायटा करपाक तो मोकार ओ सामची वाट तुवें सायबा आमकां दिवची ओळख बापाची पुताची आनी तुची पवित्र आत्म्याची ओळख सांसीम त्रेंदादीची ये पवित्र रस्तारा हाडी कुरपेची वाडारा भरी कासा तुझी रस्ता एक आमकां तुझी थेंपला तुका तर म्हणटात पराक्ली तो देणे देवाचे ओची तो केण मोगाचे सजीवी उसो आत्म्या तेल गमगमी आनंद सर्गात देवा बापा ताच्या जीवन साल्या पुता आनंद तुका पवित्रात्म्या सदांकार ससनाच्या ससना मोगल पुता सोवे अंकुर मोरी आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र कसा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझी आशीर्वाद
भलायकेचे माये आमापासून विनंती कर दर्या सुक्रा आमापासून विनंती कर भाग्यवान बाप्तिस्ता आमापासून विनंती कर भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.